हालेलुया तुम कीर्तनगार मोगाचें म्हणटा 71 आवस्वर ओळ आदिमोरू म्हजो जीव काडूंक सोदतल्यांक लचेक घाल ताचें निसंतानक म्हाका वायट करूं आशेतल्यांक आत्मन अवपर्यादे संपडाय म्हूण धरून कीर्तनगार म्हणटा पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाचें न्हू कितें वायट घडलां कितें अवघड घडलां हें सगळें प्रायोजीत म्हणल्यार बरें स्पॉन्सरशीप म्हणल्यार बरें तरी पूण आमचो देव कितें म्हणटा कीर्तनकाराची उतरां ओळ 71 अवस्वर 71 71 14 पूण इतलें सकयल घडल्यार हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो चड आनी चड हांव तुजी स्तुती करीत रावतलो प्रेज द लॉर्ड देखून त्या समयाक आमी एक घडीभर मौन रावया त्या लोकां खातीर आमी मागया तुमी जायतें पळयलां संप्रो जें कितें आमी पळयलां विडियोर ते सिर्फ 1% देखून आमी संगत मेळून बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची स्तुती करया कित्याक कीर्तनकार म्हणटा हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो आनी तुजी स्तुती करतलो देखून संगत मेळून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी भजन करया आनी संगत मेळून आमी कीर्तन म्हणया देवा बापा स्तुति शरणम जेसु सौम्या स्तुति शरणम पवित्रात्म्या स्तुति शरणम त्रिएका देवा स्तुति शरणम म्हणया आमी देवा बापा स्तुति शरणम जेसु सौम्या स्तुति शरणम पवित्रात्म्या स्तुति शरणम त्रिएका देवा स्तुति शरणम बापा स्तुति शरणम जेसु स्तुति शरणम संगता स्तुति शरणम बापा स्तुति शरणम जेसु स्तुति शरणम जेसु स्तुति शरणम आत्म्या स्तुति शरणम देवा स्तुति शरणम आत्म्या स्तुति शरणम तुका स्तुति शरणम देवा बापा स्तुति शरणम जेसु क्रिस्ता स्तुति शरणम पवित्रात्म्या स्तुति शरणम त्रिएका देवा स्तुति शरणम परत कोणी देवा स्तुति शरणम आमच्या ताळे उबारया येसू सोम्या अच्छा भाऊ भयणीनो रेतेरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां पयल्यान पयलें तुमकां हांव स्वागत म्हणटा पावशिल्ले दीस जाल्यारय मस्त पावस आसल्यारय पयस जावन तुमी ह्या पूण शेताक आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणी घेवन विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात ह्या पूण शेतान तुमी मागिल्लें मेळटलें देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात मोगाचनो बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ ताणें दिलें तशेंच आज तुमी रेतेर करता आसतना सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूचें आराधन करता आसतना तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या समस्यांचेर खंडी जावन ताचे आशिर्वाद तो घालतलो आनी पाटी वता आसतना तुमकां ह्या पूण शेतान ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव जालो म्हणल्यार संतोशान खंडी जावन तुमी फाटीं वतल्यात रेतेरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर मुल्कितावन ही आयची रेतीर चलोवन व्हरूंक आयल्यात आमचे पाद्राब मनादेक बाप आब्राम डिसोजा एसवीडी मुल्की रेतीर मंदिराचे डिरेक्टर तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आमचे ब्रदर जॉन हरियका सोनवरा हांगासर येतात गितां गावून
आमकां मागोवंक कुमोग करतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसा डिवायन वर्ड विवियन ही रेतेर टॅलिकास्ट करतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमचे विकार बाप मनादिक बाप बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स भक्तिवंत देखून हांगासर हे शनिवाराची रेते धरूंक जायते मिनात वावंट काडटात. पाद्र्याप सुलाबायेन मेळना सगळ्यांनी इतल्यांनी तांकां तांचो तांचो वावर आसता आयतार असो जाल्यार आज शनिवाराच्या दिसा हांगासर रेतेर दवर जायते ह्या साकाक हापोन हाड आमच्या हर एकल्यांच्या आध्यात्मीक वाडावळेक आमच्या देशीच्या आध्यात्मीक वाडावळेक स्टेला मारीस आमच्या मरियमेच्या मजतीन ते वावरून आसात. देखून ताळयो भेटोवन तांकां आमी उल्हास या. फादर तुमकां आमी उल्हास पटयता, अभिनंदन पटयता. तुमकां लांबावक बरी भलायकी आमी मागता. देव तुमकां आनीक चड बरी भलायकी दिवन दी केदाळे कुमसारान ती ते बसता तितले सुलाभ ना. तांचे ह्या प्रायर इतले वावंट मिनात काडटात तांकां बरी भलायकी मागता आसतना मोगाचें न्हू देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. देखून ह्या भोव पवित्र जाग्याक देवान म्हाका तुका आपोवन हाडलां. हे एक तारू जावन आसा न्ही गे. हे एक इगर्ज म्हळ्यार एक तारू. कसलें तारू? मागण्याचें तारू. कसलें तारू? देवाच्या उतरांचें तारू. कसलें तारू? देवाच्या कृपेचें तारू, देवाच्या आशिर्वादाचें तारू, मोगाचें तारू, सर्गींचें तारू, दैवीक तारू. आनी हांगासर आमकां वर्त्या तरान परजळटा आमची मोगाची आवय माय मोरी माय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. स्वामी जेजूस म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर 11व्या वस्वरांत 20 आनी 6 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 26 आनी 27 20 आनी 7 वळीर म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हांव आनी तूं देवाक वळखता, मरियमेक वळखता, आंज बडव्या सांत भक्तां वळखता. देखून कित्याक देवान म्हाका आनी तुका उगडापें केला. देखून ताळयो भेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. देखून आसल्यांक सगळ्यांक एक नामान पाटया. प्रणाम म्हणा. प्रणाम तुमकां, नामान तुमकां. देवान आमकां ह्या तारवा भितर हाडलां. आज नोयेचें तारूं कशें सुरक्षीत उरलें गी. 40 दीस आनी रात पावस येवन हांव रायल्यार तें बुडोवंक ना गी. तुजें आनी म्हजें जिवीत ह्या संवसाराची कसली सकत आयल्यार, कसले विरोधपण आयल्यार, देवसराच्या सैतानाचे कसले राज आमच्या विरोध आयल्यार आमकां सुरक्षीत सांबाळता हें तारू. देखून परतून ताळयो भेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळ्यांक एक हाय म्हणा. आमी सगळीं ह्या तारवार बऱ्या तरान आसाचे. फाटीं आसल्यांक पळया, दावो हाती वयर करून फाटी मुखार पळया. सगळ्यांक एक हांसो दिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी सवकास सवकास थोडी जाणां वेळ करन येता. थोड्यांक बस मेळना, थोड्यांक पावस आसा, थोड्यांनी चलोन येयचय, बसाक राकास जाय, थोड्यांक वाहनां मेळनात. देखून सवकास येताना कोणी वेळ करना आयल्यार तांकां कितें करा? एक हांसो दिया. कोणी आयल्यार एक नामान करा. नामान प्रणाम म्हणा, स्वागत करा. तांकां मोगान एक हांसो दिवन देवाक जावं अर्घ आनी होगला. मोगाच्यान आमी उबे रावया गे. आमी उबे रावया आनी आतां एक गीत आमी गावया. देवा बापा शुद्ध शरणम तें गायलें गी. गावन जालें गी. तर मोगाच्यान आतां जायतो वेळ आमकां बसोंक आसा. देखून एक एक्शन सॉंग आमी गावया. एक्शन म्हळ्यार कोता आसा तुमकां कितें? एक्शन म्हळ्यार हात पांय हालोवचे न्ही गे. हां, हात पांय हालोवच्याक एक्शन म्हणटात. कितेंय वावर करचो. हें गीत गायता आसतना, कांतार गायता आसतना वावर करूंक आसा. येसू है कैसा कुंभार भैया, येसू है कैसा कुंभार. म्हणून आमी देवाक एक सवाल करचें जायत गी. देवाक एक सवाल करयत गी. बेजार ना न्ही देवाक सवाल करूं. सांगा, येसू है कैसा कुंभार. सांगा तुमी एकामेका म्हणां गी, तूं कसलो एक कुंभार साहेबा म्हणून सांगलां गी. हां, देव म्हणटा हांव एक कुंभार म्हणटा. हांव एक कुंभार म्हणून देवच म्हणटा. खंय? जेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत 18व्या वस्वरांत जेरेमाया प्रवादीक म्हणटा वच त्या कुंभाराच्या घरांत. कुंभार कशें आयदनां करता पळय. आनी जेरेमाया गेलो थंयसर प्रवादी. आनी थंयसर कुंभार कितें करनासलो? आयदनां करनासलो. कशें करता आयदनां तो? थंयसर व्हडलें एक चक्र आसता. चक्र म्हळ्यार रोद आसता. देर इज ए बीग व्हील, वुडन व्हील. ह्या दिसांनी कुंभारांच्या घरांच मेळनात आमकां. बरो आयदनां मेशिनार करतात की म्हणून न्ही. हां, एक बडी आसता व्हडली सयत. त्या बडयेन कितें करता? अशें गुंडयता. गुवन आसतना
ते रोद व्हडा वेगान गुंतना हो वचून कितें करता बाती बरी करून मोळता पांयान आवे मण्ण म्हणटात ती क्ले मड बरें करून मोळन बरें एक कशें तुमी गंवाचें पीठ मोळटात की तशें मोळन जाल्या उपरांत बरें मोव जाल्या उपरांत तो मुदो काडन त्या रोदाच्या मद्याक घालता रोद गुंत आसतना तो मुदो गुंत आसतना ताका बरें रूप दिता त्या जाळा जातात कितें जातात कितें जातात कितें जातात आयदानांनी हांव आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव आनी तूं हां देवान तशें कुंभारा बरी तुजो मांडो तुजे कान तुजे दोळे तुजे नाक हात पांय केल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise Lord. आपण पळया नाक कशें आहा पळया तुमचे नाक आपण पळया कान कशे आहात दुसऱ्यांचे पळया पळया कोणें केल्यात ते देवान केल्यात एकली कानाची पळयता भांगार भांगार भांगाराच्या दुकानावाल्यान केल्या न्हय की हां हां पोट पेंकट हात पाय थोड्यांक काळे थोड्यांक गोरे थोड्यांक मोटे थोड्यांक अस्कत थोड्यांक चेडे थोड्यांक चेडवां येसू है कैसा कुंभार भैया येसू है कैसा कुंभार अशें गुंडेचे गुंडे आपणें अशें गुंडे आपणें येसू है कैसा कुंभार भैया गुंडे आहा समा रोज गोजे है कैसा कुंभार काला बनाया म्हणटना हें दाखोवचें सका काला बनाया गोरा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया एकामेका पळोवन सांगा अच्छा बनाया सांगा अच्छा बनाया कैसा बनाया सुपर बनाया देगे नासल्यार इतलो संतोष जायचे की तशें म्हणाचे सुपर बनाया एकामेका पळोवन सांगा सुपर बनाया वाव तुका कशें केलां देवान सुपर हां तुजे दांत कितले सोबीत कान कितले सोबीत नाक कितले सोबीत तुजे केस कितले सोबीत कोण म्हणटा देव म्हणटा तुज्या घोवान सांगूं ना कोणा तुज्या बायलेन सांगूं ना कोणा तुज्या आवय बापायन सांगूं ना कोणा कोण म्हणटा देव तुका म्हणटा प्रेज द लॉर्ड मोटा बनाया पतला बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया तशें लड़की बरी करा पळय तुमी लड़की न्ही हां वेरी गुड अशें रायट की हां वेरी गुड रेडी 1 2 3 जॉन संगीत वाचन करता काळजी पडा यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया ऐसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार यीशु एक ऐसा कुंभार भैया यीशु एक ऐसा कुंभार एक राउंड गोवा पळया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है जैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया
पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार व्हेरी गुड आणखी संतोषान आनंदान देवान तुका रचना लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार सपना यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार यीशु है कैसा कुम्हार भैया यीशु है कैसा कुम्हार हालेलुया 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 यीशु स्तोत्र यीशु वंदने आराधने यीशु महिमे यीशु स्तुति यीशु आराधने यीशु वंदने यीशु हालेलुया हालेलुया praise you Jesus हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 130 आणि 9 13वी आणि 14वी ओळ अशें म्हणटा साम 139 वर्स 13 and 14 सर्वेस पोर देवान म्हाका अद्भुत रितीन म्हज्या आवयच्या गर्भांतच ताणें म्हाका रचला विचित्र रितीन ताणें म्हजें अंतरंग घडलां त्या देवाक जावं अर्गान होगळा प्रेज द लॉर्ड praise the Lord हालेलुया hallelujah मग जेन्ना तुमी दोळे धांवपा एक घडीभर तुमचें रूप तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा परतून परतून तुमी हारश्यान पळयलां तुमच्या फोटो काडिल्ल्या वेळार तुमकां पळयलां तुमी कशें दिसतात माथ्यान थावन पांय पर्यंत तुमचे केस तुमचे दोळे तुमचे कान तुमची गोमटी तुमचे हात तुमचे पांय तुमचे हृदय तुमचे पोट तुमचे कुडीचे हर एक विश्वे भितरले आनी भायले सगळे देवान अद्भुत रितीन रचल्यात व्हडा मोगान देवान तुजें अंतरंग घडलां तुज्या कुडीची हर एक विश्वे ताणें मोगान तुका ते दिल्यात देखून म्हज्या उपरांत सांगा सर्गींच्या बापा सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका रचलाय तुवें म्हाका रचलाय अद्भुत रितीन अद्भुत रीतीने म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका आकारलाय तुवें म्हाका आकारलाय म्हजें अंतरंग म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय तुवें घडलाय तुका जावं तुका जावं अर्ग आनी होगळाप अर्गानी होगळाप ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक हांव जशी आसां हांव जशी हांव जसो आसां हांव ससो आसा तशें म्हाकाच स्विकार करूंक तशें म्हाका स्वीकार म्हाका म्हाका कृपा दी म्हाका कृपा दी म्हज्या सोबायेक म्हज्या सोबायेक हांवें केदींच कांटाळा नाशें हांवें केदींच कांटाळा नाशें म्हज्या कुडीस हांवें मोग करूंक म्हज्या कुडीचो हांवें मोग करूंक म्हज्या कुडीस हांवें मोग करूंक म्हज्या कुडीचो हांवें मोग करूंक म्हज्या कुडीस हांवें जतन घेवंक म्हज्या कुडीचें हांवें जतन घेवंक ही म्हजी कूड म्हजी कूड पवित्रपणी सांबाळूंक पवित्रपणी सांबाळूंक तुज्या राजा खातीर तुज्या राजा खातीर म्हाकाच समर्पण दिवंक म्हाका समर्पण दिवंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका तुजी अर्गां तुका बापा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका दिस अर्गां तुका पवित्र अर्गां तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 मोगाचनो आमच्या जिविताक आमी केदाळे मोगाचनो अभिमानान स्वीकार करूंक फावो जशें देवान म्हाका रचलां जे म्हजें कुटुंब आसा जे म्हजी सभाय आसा जे म्हज्या जिवितांत शिकप आसा ते सगळें हांवें स्वीकार केल्ल्या वेळार
खरेपणी आंतरीक बरी भलायकी म्हाका तुका मेळटा. असलो मनोभाव मुजे तें तुजें तें जायचें जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून आमचें कंतराचो बूक आमी घेवया आनी थंयसर असलें गीत आमी घेवया. दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या मुंजेर तो देवोन हे म्हण गावया. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवो ये ते लावन जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवो ये तेला दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. शेळिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं बोर दिवून तुजी देणी. शेळिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं बोर दिवून तुजी देणी. एकवट आमचो सदांच वाडय सडय, एकवट आमचो सदां वाडय सडय. भावार्था दिवू तुजे कृपेन सडय, भावार्था दिवू तुजे कृपेन सडय. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवो ये तेलां जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दुखुल्ली मोना राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा. दुखुल्ली मोना राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा. मोगाबूच्या तुज्या ती आस गुण कर, मोगाबूच्या तुज्या ती आस गुण कर. संतोषान बरं जिनी पावन तूं कर, संतोषान बरं जिनी पावन तूं कर. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवो ये तेलां जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. बापाचे कुशीक कलसांव सोलोन आधार म्हाका जियो खालती चिनी. बापाचे कुशीक कलसांव सोलोन आधार म्हाका जियो खालती चिनी. सेवेन आमकां तुज्या सदां स्थिर कर, सेवेन आमकां तुज्या सदां स्थिर कर. त्यागाचो स्पिरी आमच्या काळजांत वाडय, त्यागाचो स्पिरी आमच्या काळजांत. दैविक देण्याच्या दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या
जिसूच्या दैवी मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत दोन्ही हात वयर कर मागया आमी दैवी केण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवा आमचेर तुवें ये तेला जिसूच्या दैवी मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत काळजांतल्यान म्हाका आमकां रुपीत कर आमकां तुरुपीत म्हाका तो रुपीत कर म्हाका तो रुपीत कर Alleluia, 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 Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Muja Deva Muja Surya Muja Rai Muja Sodwan Jara Tukasa Argari Ogla Tursta Jasana Amji Daya Kar Amji Kakut Kar Maria Mogalime या आमच्या फिरगशेंच तुका आस्ताला मारीस स्तेला मारीस दर्याच्या सुकरा म्हणून आमी मान करता आनी माये ये वर्तें आपुर्बेचें सबित्त सुंदर मजबूत आनी भोव परजळीक हें देव मंदीर तुज्या मानाक हांगासर आसा करूंक देवान दया केल्या आनी ह्या मंदिरान जें एका तारवा बरी आसा मरिया माये ह्या तारवा बरी आसल्या मंदिरा भितर येता आसतना जशें नोये देवाच्या कृपेन बांदलेल्या त्या तारवा भितर रिगलो ताज्या बायले सांगता आनी भुरग्यां सांगता आनी सुना सांगता ताजें सगळें कुटुंब बाचाव जालें मरिया मोगाळमे म्हजें कुटुंब बाचाव जायचें आमच्या हर एकल्यांचें कुटुंब बाचाव जायचें हांगासर रेतरेक आयल्या हर एकल्यांचें आमचें कुटुंब बाचाव जायचें आंतरजाळाचेर इंटरनेटाचेर ही रेतेर प्रसार जाता आसतना त्या रेतेरेन भागीदार जावच्या हर एकल्यांची कुटुंबां बाचाव जायचे मरिया मोगाळमे आमच्या बसत विनाती कर सर सांता भक्तांनो आंज बडव्यान आमच्या बसत विनाती करा आयच्या वर्त्या सांतिणी सांत मार्ता तुजी भयण सांत मोरी मार्गारीत मोरी मागदलीन तुजो भाव सांत लाजर सर सांता भक्तां सवे आमच्या बसत विनाती करा नामान मरिये कुरपेन भरलेले स्वामी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळचे कशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गा बापाक अर्गां बापाक. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्याक जय हालेलुया Hallelujah. होसान्ना Hosanna. हालेलुया हालेलुया देव बरो दीस दी तुमकां समेजता एकामेकाक बरो दीस म्हणा आनी दायकन बसा हय सगळ्यांक एक बरो दीस म्हणा हय सबार जाणां नवीन हांगासर आयिल्ल्या बरें दिसता तांकांय आमी व्हडा मोगान स्वागत करता कोण तरी आज पयले फावटी स्टेला मारीस ह्या इगर्जीक कालमाडीच्या इगर्जीक आयल्या तरी एक हात वयर करा कोणी पयले फावटी हांगासर आयल्या जाल्यार ती दोगां जाणां पयले फावटी आयल्यात ती फाटल्यान एकलो भाव म्हाका दिसलो आनी
सबार जाणां पयले फावटी आयल्यात तांकां ताळयो भेटोवन आमी स्वागत करया. तुमकां व्हडा मोगान आमी स्वागत करता आनी हांगासर एक बरी अपुर्बेची रेतेर आमी तुमकां मागता आनी हांगासरल्या रेतेरी द्वारे सर तुमच्या गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी म्हणून तुमच्या खातीर मागता. मोगाच्यान आमी खंयसरी गेल्ल्या वेळार आमचे थंय एक थराचें व्हडपण आसता, एका तराचें एक अभिमान आसता, एका तराचें धैर्य आसता. कितें तें धैर्य? वय म्हाका तरणाटपण आसा, म्हाका बोळबलायकी आसा, मात न्ही म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन आस्त बदीक आसा, या म्हजे कडेन जागो आसा, नाजाल्यार म्हजे लागीं म्हाका कुमोग करतलीं आवय बापूय आसात, भाव भयणी आसात, या कुमोग करचो घोव आसा, बायल आसा, एक कुटुंब आसा, बरो वेपार वैवट आसा, थंय हांगासर हांवें आस्त बदीक करून दवरलां, भांगार दवरलां, रुपयां आसा, वज्रां आसात. अशें मोगाचें न्हू, मनीस संवसारी वस्तू थंय खंडीत जावन धैर्य घेता, संवसारी वस्तू थंय व्हडपण चिंता. पूण मोगाचें न्हू, आज आमी जाणा जावया पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता आनी कितें संदेश दिता. किर्तन आमी काडलें तर थंयसर 20व्या वसरांत 7व्या वळीर तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार उक्त करा, पण वाचल्यार म्हाका बारीचो संतोश. बुक ऑफ साम चॅप्टर 20 वर्स 7, 20व्या वसरांत 7वी वळ. थोडे रथा वरवीं आनीक थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजे उपरांत सांगा, थोडे रथा वरवीं आनीक थोडे घोड्या वरवीं बळवंत म्हूण चिंतात, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाच्यान संवसारी मनशा लागीं जायतें आस्त बदीक आसूंक बरो. पयलींच्या काळार कोणा लागीं रथ आसल्यार, म्हळ्यार आज काल एक व्हडलें कार आसचें म्हळ्यार त्या काळार कार नासतलीं, कितें आसतलीं? रथां आसतलीं. थेर म्हणटात पळय, रथां आसतलीं. आनी ती रथां वडचें आसले कोणें घोड्यांनी वडचें आसलें. आमच्या गांवांत पयलींच्या काळार कितें आसलें? गाडयो आसल्यो आनी गाडयो वडतले कोण? ते पाडे आसतले, पाडे रेडे या मनजाती ते वडतल्यो. कोणा लागीं एक बरी गाडी आसल्यार तो एक ग्रेस्त मनीस आसलो पयलींच्या काळार. आयच्या काळार कोण ग्रेस्त मनीस? एक कार आसल्यार मारुती कार या ह्युंडाय कार, आनी आजकाल मर्सिडीस, ऑडी आनी घाले लॅम्बोर्गिनी व्हडलीं व्हडलीं कारां आयल्यात. ती आसल्यार ते चिंतात आपूण एक ग्रेस्त मनीस या उडपींत ह्या परिसरांत हांव एक ग्रेस्त मनीस म्हूण तो चिंता. पूण मोगाचें न्हू, देवाचीं भुरगीं खंयच्या थंय अभिमान भोगतात? देवाच्या नांवांत अभिमान भोगतात. तुमी देवाच्या नांवांत अभिमान भोगतात जाल्यार ताळयो भेटोवन देवा गर्गान होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी मरिये मायेतय आमी बळवंत, स्टेला मारिसातय आमी बळवंत, आनी आयचे सांतीन सांत मार्था तिचे थंय आमी बळवंत. कशें आमी देवाच्या नांवांत बळवंत जाता हे मोगाचें न्हू, आमी चड आनी चड जाणा जावया ह्या रेतेरे आमी पोरण्या तस्तमेंत उक्तें केल्यार थंयसर न्यायकर्तांच्या बुकांत, द बूक ऑफ जजीस, थंयसर 6व्या अवसरांत, 7व्या अवसरांत आनी 8व्या अवसरांत गिदियोन म्हणल्यार एका तरणाट्या विशयांत आमी वाचता. गिदियोन आयकलां गी तुमी? सकट सांगा, गिदियोन. इंग्लिशांत ताका गिडियोन म्हणटात. गिडियोन वा कोंकणींत गिदियोन हो रातीक 10 कांबोळ्यांत गोव एकठांय करनासलो, दानी एकठांय करनासलो, आनी त्या वेळार ताका सर्वेस्पराचो दूत दिश्टीक पडटा आनी ताचे लागीं उलयता. बुक ऑफ जजीस चॅप्टर 6 वर्स 12. बळिश्ट झुजाऱ्या, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सर्वेस्पराचो दूत गिदियोनाक दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, वोस मिद्यानितांक सलवई. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, बळिश्ट झुजाऱ्या, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सर्वेस्पराचो दूत गिदियोनाक दिश्टीक पडलो मिदियानान दिश्टी आनी म्हणालो, वोस आनी मिद्यानितांक सलवई. आतां मोगाचें न्हू, हें देवाचें उतर बरें करून समजचें जाल्यार आमकां चड आनी चड पवित्र आत्म्याची गरज आसा, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची गरज आसा. आतां गिदियोन कित्याक थंयसर 10 कांबोळ्यांत गोव एकठांय करनासलो? 10 कांबोळो म्हळ्यार थंयसर दाखो आसचो. दाखो म्हळ्यार कोता आसा गे? दाखो म्हळ्यार कितें? ग्रेप्स म्हणटात पळय, द्राक्षगळो. इस्रायलितांक प्रमुख मोळे आसले. आमी आमच्या गांवांत पावस आयल्यार कितें करता? बेळें करता. कसलें बेळें करता?
भाता गादे करता तरकारी करता माडयो लायता माड लायता या मोगऱ्यांच्या कळ्यांची झाडां लायता या दुसरी दानी आमच्या गांवांत दानीचे विविध तरांचे दानीचे बेळे आमी करता मूग आनी बोकडो आनी कितें म्हणटात उडीद आनी तसले बेळे आमी करता पियाव आनी कितें टोमॅटो ह्या तरान इस्रायलितांच्या मदें तांणी करचें आसलें बेळें आसलें दाकांचे मोळे करचे आसले आनी दाकांच्या मोळ्यांत दाखो पिकतलो आनी त्यो दाखो कितें करताले ते काडून उपरांत सुकोवन आजकाल आमी म्हणटा पळय किसमीस म्हळ्यार सुको दाखो ते तशें करून ते विकतले या ते खातले तेंचे खाण जावन आसलें ना जाल्यार तांणी कितें करताले गादे करून गोवांचे गादे करतले आनी जोळा आमी म्हणटा पळय जोळाचे गादे आमी करता जोळा आनी गोव ते गोवांचे बेळें ते काडटले आनी अशें तांची आर्थीक परिस्थिती सुदारतली ते ग्रेस्त जातले हें घडलें गिदियोनाचो काळ आमी जाणा जायची गिदियोनाचो काळ जेजू जल्मोवच्या की लागभग 1200 वर्सां पयलें जेजू जल्मोवन आतां 2000 वर्सां उतरली म्हणजे ही चरित्रां गिदियोनाची चरित्रां 3000 की चड वर्सां पयलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 3000 वर्सां पयलें तुमी चिंता थंयसर गिदियोन खंयच्या काळार जियेलो त्या वेळार इस्रायल परजा इजिप्तांत कानान गांवाक येवन पावल्या मात्र तांचो गांव कानान न्ही तांचो गांव इजिप्त जावन आसलो थंयसर गुलाम जावन आसले देवान ताच्या बळवंत हाताकाल मोइशेच्या मुखेलपणाकाल लागभग 6 लाख इस्रायलीत दादल्यांक उपरांत ताचे बायल्यो आनी भुरगीं म्हळ्यार लागभग 20 लाख 2 मिलियन लोकांक देवान बसयल्या मोव आनी दूद वळच्या कानान देशाक हाड पावयलें आनी थंयसर पावयता आसतना सगळ्यांनीतल्यांनी रान बोली गुडे दोंगर खणयो मात्र इस्रायल लोकांनी कितें केलें वेगळीं येवन त्या गुड्यार आनी फालक्यांत आसले सगळे झाडां कातरलीं बोली कातरलीं आनी जागो सामातट्ट केलो उबार आसलो जागो तग्ग आसलो जागलो भरून गादे केले आनी गादे करून कितें करून सुरू केलें बेळें करून सुरू केलें आनी ते सोकास ग्रेस्त जावंक पावले मोगाच्यान आमी ग्रेस्त जाता आसतना सबार जाणांक मोसर जाता तुमच्या कुटुंबांत जाता की ना गोत्तना भावांक जाता वय थोडीं तकली हालयतात थोड्यांक भावांक जाता थोडे फावटी भयण्यांक जाता थोडे फावटी वनयांक जाता थोडे फावटी नंडांक जाता न्ही थोडे फावटी सासू मांयक जाता थोडे फावटी शेजारच्यांक जाता मोसर जाता वाड्याकारांक थोडे फावटी गांवच्या लोकांक मोसर जाता अशेंच तांच्या भोंवतणी आसलो लोक आमालिकीत आनी आमोनीत आनी मिदियानगार ही नांवां भोव गरजेचीं पळयत पुस्तक तुमी वाचून सुरू केला जाल्यार तुमकां कळटा थंयसर ही नांवां येतात आमोनीत आमालिकीत आनी मिदियानाचे आनी हांगासर विशेश जावन लोक चड आसलो मिदियानीत ह्या मिदियानच्या लोकांक हांचो मोसर जाता ते व्हडा संख्यान आसले ते कितें करतात व्हडा संख्यान आसले मात न्ही त्या गांवांत पयलें तावन ते वस्ती करनासले देखून तांचे कडेन रथ आसले म्हळ्यार आजकाल कार बस वाहन आसल्या बरी विमान आसल्या बरी तांच्या काळार तांचे कडेन जायते रथ आसले तांचे कडेन जायते घोडे आसले जायते हस्ती आसल्यो जायतीं आयुधां जायतीं हातरां आसलीं बिल्लू बाणां म्हणटात पळय तीर दोणू आनी भाले आनी शिरास्त्राण माथ्या वयर दवरूंक हद्या कवच आनी ढाल सगळें तांच्या हातार आसलें तांचे लागीं 1,35,000 सैनीक आसले कितले आसले 1,35,000 तुमी चिंता 1,35,000 बरें तरबेती जोडिल्ले सैनीक तांचे लागीं आसले आतां गिदियोन कितें करता ते इस्रायलिताचेर धाड घालून तांचे आसले गोवांचे गादे येवन तांचो असलें बेळें लुवोन बेळें व्हरतात उरिल्ल्या गाद्याक ते उजो दितात आनी तेन्ना तांकां इस्रायलितांक खावंक कांय मेळना तांची धानी सगळीं ते सोन व्हरतात देखून इस्रायलीत नवेत तांचे कडेन हातारां कांय ना ते गुड्याक धांवतात वयर सगळ्या गुड्यांनी वचून रावतात सकला चराय कुशीन हे मिद्यानीत तांचे सैनीक येवन थंयसर तंबू घालून आसात आनी आतां इस्रायलीत हरी एका कुडयेचे एका गुड्यार म्हणल्या बरी ते लिपोन आसात गुड्यार आसल्या रुखां झाडां आनी चिलकुटां मदें राणांत लिपोन आसात आनी आतां इस्रायलीत एकठांय जावंक बारीक कस जाल्यात कित्याक मिद्यानीतांनी तांकां विंगड केला आजकाल मोगाचें न्हू राजकीय फुडाऱ्यांनी करचें तेंच जावन आसा न्हय मू डिवायड एंड रूल म्हणटात विंगड करचें आनी तांचेर राजवटकी चलोवची आतां थंयसर
तुमी आयकोन आसात मणिपुरांत झूज चलता म्हणून वय मो हांगा एक मणिपूर आसा उडपींत ते मणिपूर न्ही न्ही हे मणिपूर खंय आसा उत्तरा भारताच्या मुडला आसा भारताच्या मुडला कुशीक कोलकत्ता उपरांत बांगलादेश आसा ताच्याकी मुडलांतल्यान पयस आसा थंय वचचे जाल्यार विमानार वचचे जाल्यार लगभग 3 वरांची वाट आसा हांगा तावन मंगळूर फ्लायट धरल्यार तुमी 3-4 वरां लागतात हांगा तावन दुबय वचचे जाल्यार 2 वरां भितर पावयेत मणिपूर वचचे जाल्यार 3 वरांची 4 वरांची वाट आसा विमानाचेर ट्रेनाचेर गेल्यार 2 दीस जाल्यार तुमकां पावोंक जायना तितले पयस आसा थंयसर कुकी जनांगा मदें आनी मिथी म्हणलें थंयसर आदिवासी आसात मिथी लोक आनी कुकी लोक तांचे मदें झूज करून घालां कोणें ह्या राजकीय फुडाऱ्यांनी झूज करयलां आनी झूज करता आसतना आमी पळयता हे कितें करता मिथी लोक वचून कुकी घरांचे सगळे इगर्ज्यो जळोवन घाले 450 इगर्ज्यो जळयल्यो तांची घरां जळयलीं तांचेर जुलूम केलो तांकां लगाड काडलें कितलेशे जाणां स्त्रियांचेर अत्याचार केलो तांकां विणगे केलें थोड्यांक दादल्या मनशांक फातरांत मारून तांकां लगाड काडलें आनी थोड्यांचे हात पांय कातून घाले कितें सगळें आमी पळयता त्याच रितीन मिदियानकारांनी इस्रायली तांचेर करता आसतना इस्रायली सगळे भियान मोगाच्यान काम पावन थंय हांगासर लिपोवन बसले आजकाल पळय 60,000 चड लोक लगभग 1 लाख लोक थंयसर मणिपुरांत तंबांनी रावन आसा तुमी चिंता पावस येता आमच्या गांवांत पावस आयल्यार तितलें हिंव ना तांच्या गांवांत विशेष हिंव आसता थोडे फावटी मायनस आनी त्या हिंवाक आकुडतात आनी पावस पडलो तर भिजतात तांची वस्त्रां सयत भिजतात आनी ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां त्या तंबांतच ह्या दळूच 1000 वयर भुरगीं जल्मालीं गेली ल्हान ल्हान भुरगीं त्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यां नेण्ट्या भुरग्यांक त्या आवयांनी कशें सांबाळचें एक रूम ना एक कूड ना हेरांत तावन विंगड करूंक एक वस्तूर सयत तांच्या कडेन ना इतले कश्टोन आसात इस्रायली ती कश्टाले मोगाच्यान आनी कश्टात आसतना सगळे भियोन आपआपलेंच बरेपण पळयतात चडावत जावन मोगाच्यान कश्ट येता आसतना चडावत मनशांनी आपणाचें मात्र पळोवचें पूण हांगासर पळया गिद्योन तो रातीक जागो रावन मागणें करता देवाक उलो मारता मात्र न्ही तो कितें करता गुपीत तो रातीक वचोन थंयसर खंय बेळे आसल्यार खंय गोव आसल्यार तो लुवोन हाडून तांकां कळोंक नजो म्हणून दाकांच्या मोळ्यान म्हळ्यार मिद्यानीक दाका मोळ्याक येनात कित्याक तांकां कळीत ना दाका मोळाचो वेळच न्ही दाखो जावचो वेळच न्ही देखून दाक्या मोळ्याक येना ते गोव जावच्या वेळार गोवांच्या गाद्या लागीं वतात हो दाका मोळ्यांत गुपीत दानी एकठांय करनासलो कोणा खातीर आपणा खातीर न्ही सगळ्या इस्रायलीत लोकां खातीर मोगाच्यान कोण देवाक मानवता पळया एक मागणें करचो मनीस एक सेवा करचो मनीस देखून क्रिस्तांव पळया एक मागणें करतात एक सेवा करतात देखून आमी कित्याक स्थला मारीस ह्या पवित्र जाग्याक येवचें हांगासर येवन देवाचें उतर वाचून आयकून तो संदेश घेवन घरा गेल्या उपरांत आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याची सेवा कर आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याक आमी बगसून तांचे लागीं राजी संधान करून घेवन माया मोगान जियोन देवाक महिमा दिवचे खातीर ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलो बरो संदेश आमकां मेळटा त्या गिद्योनांतावन आनी तो अशें गिद्योन बरें काम करनासलो देखून ताका सर्वेस्पर देव ह्या देवाचो दूत दिश्टी पडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या दाडा मोगाच्यान म्हाका उडास आयलो कालच्या दिसा एक आवय आनी एक धूव दैवीक लोरेतीन मंदिराक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आयली ती धूव थंयसर दुखां गळोवन म्हज्या लागीं देवाक साक्ष दिता ते म्हणटा 4 वर्सां पयलें तें सेंट आलोयसियसांत शिकोन आसलें तें विशेश दुखांत आसलें कित्याक म्हळ्यार बापूय जायतो पियेतालो आनी पियेतालो मात न्ही आवयक मारतालो कश्ट दितालो आनी ताकाय जायतें कश्ट येयलां जायते ताणें कस आसल्या ताच्या जिवितांत देखून तें निरा आसलें तें तेसपा जालें पूण आवय बऱ्या कामार आसली सरकारी कामार देखून तिणें ताका कशें म्हणी करन सेंट आलोयसियसांत दवरन थंयसर हॉस्टेलांत दवरन शिकयलें तांचें घर ह्या कुशीनूच आसा उडपी जिल्ल्यांतूच आसा एवशेन आसा देखून थंयसर शिकता तरी ताका केदाळ दूख बेजाराय आवयन कितलें जोडल्यार बापूय व्हरून सोरोप येता आनी आवय कश्ट दिता आनी उपरांत इतलें कश्ट दिलें की उपरांत पुलिसांनी येवन ताका सयत ताका विंगड दवरलें जाल्यार ताचें पियोणें तो रावयना आवय तितले तेदोळ पर्यंत सोरोप येवन बादल्याचे मार खावन ती सगळीच एका तरान वय पिडेस्त आनी मानसीक सयत जाल्ली जावन आसा देखून हे दुखां गळयतलें आनी थंयसर हॉस्टेलांत आसतना ताणें पळयलें ताच्या सांगाती चेडवांनी सांगाती चेड्यांनी वायट कामां करचीं आनी हाका दुखोवचें हें तरी एक बरें भुरगें
थंयसर देवी कुलो रेत्री मंदिरांत रेते जाता आसतना हेरां सांगता तीं आयले देवा लागीं मागूं आनी थंयसर येता आसतना रेतरेच्या पयल्या दिसाच थंयसर एका पाद्र्यापान घेयला आतां लगभग 10 वर्सां पयलें पाद्र्यापान ताका विचारलें की तुका देवाक पळयचें की म्हळ्यार सगळ्यांक सांगता विचारलें तुमकां देवाक पळयचें की तुका देवाचें दर्शन जायचें की तुका मरियमायेचें दर्शन जायचें की तुका सांता भक्तांचें दर्शन जायचें की हाज्या काळजांत बगलें की वय म्हाका एक दर्शन जायचें देखून कोणेय जबाब दिना जाल्यार हाणें एकाच सरा हात वयर करून सांगलें की म्हाका दर्शन जायचें कित्याक ताच्या काळजांत असलें दूख खंत बेजाराय ताजी एकच आशा म्हाका देवाचें दर्शन जायचें देवाक हांवें सांगायचें कित्याक असलो बापूय म्हाका दिलोय कित्याक असलें कुटुंब म्हाका दिलें कित्याक म्हज्या आवय बापायचे केदाळे हांवें झगडें पडयचें कितले राती म्हाका न्हीद ना आतां म्हाका खंत बेजाराय हॉस्टेलांत हांव आसां पूण म्हज्या आवयचो मोग करूंक की जायना आवय ती एकसुरी आसा बापूय सण गेला कित्याक म्हज्या जिवितांत इतलें दूख खंत बेजाराय म्हण म्हाका देवा कडेन विचारूंक जाय पूण ताणें इतल्यान म्हळें म्हाका देवाक पळोवंक जाय तितल्यार त्या पात्रापान म्हळें की तुमकां देवाक पळोवंक जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्त करा तुमकां देवाक पळोवंक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्त करा तुमचो म्हणलो एक पवित्र पुस्तक घेया तुमी जायते पयशे भायर खर्चितात तुमचे इल्ले पयशे उरोवन एक पवित्र पुस्तक तुजो म्हणलो तूं घे आनी तातूंत तुजें नांव बरय आनी तो पवित्र पुस्तक परतून परतून वाच आनी देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवर आनी त्या उतरा प्रमाणे जिये सांगात आस तुज्या लागीं एक कुरीस आसून दी त्या कुर्साचेर दीस घाल त्या कुर्साचेर दीस घाल त्या कुर्साचेर दिसतालो तुका समी जेजू कुर्सार उमकळचो तुजे जिविताचे सर कश्ट ताणें ताचेर घेवन तो कुर्सार मेला त्या कुर्साक तुजें कश्ट समर्पण दी आनी तुजो जेजू तुका ताचें दर्शन दितलो मात न्ही तूं त्या जिवितांत वर्ती अजापां विज्मितां अद्भुतां करतलो तुज्या सांगाता घे केदाळा मरियमायेक एक खोंत घे हे 3 वस्तू तुज्या सांगाता केदाळे आसूं दी पवित्र पुस्तक बायबल खोंत रोझरी आनी एक क्रुसिफिक्स एक ल्हानसो कुरीस जाय जाल्यार व्हडलो न्ही आनी ताणें काण दाखयलो म्हाका फादर म्हजे कडेन आसले इल्ले पयशे तरी म्हाका दुसरें कांय खावंक जेवंक वस्तू काणयो म्हाका मन नासलें देखून आसले पयशे सगळे करसून हांवें कोंत काण गेलें एक क्रुसिफिक्स काण गेलो एक ल्हानसो ताणें दाखयलो आनी बायबल दाखयलो देखून म्हाका जेन्ना आज हांव तुमकां तें सांगूंक आशेता कित्याक म्हळ्यार म्हाकाच एक विशेश दैवीक अनुभव जालो ताणें सांगतना आनी ताणें बरी करून रेतेर केली बरी करून देवाचें उतर आयकलें ताच्या काळजांत जगोवन दवरलें आनी देवा लागीं तें रडलें आनी तें म्हणटा देवाचें उतर आनी देवान बरें केलें आनी केदाळ बक्षणाची रीत आसली ताणें बरें करून ताच्या बापायक बक्षिलें आवयक बक्षिलें कुटुंबादारांक कोणें तांकां अन्याय केला कोणें तांचें नांव पाड केलां बेजाराय हाडल्या तांकां ताणें बक्षिलें ताजे इश्टिनीक इश्टांक सगळां ताणें बक्षिलें आनी त्या रेतेरी वेळार ताका आंतरीक बरी भलायकी म्हणल्यार आंतरीक बरे भलायकी वेळार कितलें रडलें म्हणून ना कितें आनी रडता आसतना देव ताच्या लागीं उलयलो कित्याक रेतेरे वेळार देव उलयल्लो उतरां ते ह्या साका मुखांत्र ताका उगडास आयली किर्तनाचो बूक 20 आनी 7 वसर 10 बोड साम चॅप्टर 27 वर्स 10 हे भयण हे भुरगें आतां देवाचें उतर पवित्र पुस्तक उक्तें करनासतना म्हाका सांगता किर्तनाचो बूक 20 आनी 7 वसर 10 बोड आवय बापायनी सांडल्यारी म्हजो देव म्हाका ताच्या वेंगेंत घेतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी म्हज्या उपरांत आज सांगा मोगाचें न्हू म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सांडल्यारी म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सांडल्यारी म्हजो देव म्हाका ताच्या गोपांत घेतलो मोगाचें न्हू ताका बुजावण मेळ्ळी देव म्हजो बापूय देव म्हजी आवय हांव म्हज्या आवयक बरें करून सांबाळटलीं हांव म्हज्या बापायक बरें करून सांबाळटलीं कितलो व्हडलो तो पातकी जाल्यार केदो व्हडलो बेब्द जाल्यार ताच्या खातीर हांव मागतलीं म्हणून सांगत हांव त्या रितीन हांव ते फाटीं गेलें ताका सुटका मेळ्ळी सोडवण मेळ्ळी सगळे वायट सवय ताणें सोडल्यो आनी पयत पुस्तक वाचून सुरू केलें देवान ताचेर आशिर्वाद केलो ताच्या शिकपान तें उत्तीर्ण जालें मात न्ही हाज्या पानी म्हणल्यार बरी ताका बरें काम मेळ्ळें एर होस्टेसां विमानांत काम मेळ्ळें जायते गांव तें भोंवलें जायते देश ताणें भोंवलें ह्या दिसांनी ताका आनीक बरें एमिरेट्स म्हणल्यार व्हडल्या नांवार्थीक फ्लायटान थंयसर तातूंत त्या एर होस्टेसा पैकी एक उंच हुद्दो ताका मेळ्ळा देखून थंय वेच्या पयलें ते आतां दुबय वेच्या पयलें हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आयलें ते म्हणटा फादर म्हज्या लागीं कांय आस्त बदी कांय ना म्हाका म्हणलें एक बरें कुटुंब सयत ना बरें एक वय म्हजेंच म्हणलें बरी आवय बापूय सयत ना म्हजें कोणूच ना पूण म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा ताणें म्हाका उंच उबारला तोच म्हजी आस्त आनी बदीक ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
मग गिदियोना कोणूच नातलो ताच्या हातांत आतां कोणी ताका हुकुम करून तयार नातलो कोणी ताच्या सांगता येवन तयार नातलो चकड म्हणटाले तुका कित्याक गिदियोन हे समस्या कित्याक तुका तूं वगा बोस ते मिदियानगार एक दोन न्ही कितले जाण आसात 1,35,000 सैनीक हाडून आयल्यात आनी तांचे कितले आनी कितले सैनीक आनी 1-2-3 लाख सैनीक तांच्या घरा आसतले गज पडल्यार तांकांय आपण हाडून येताले आमकां सगळ्यांक देसवड करतले आमी लिपोवन बसया पूण म्हाका न्हू गिदियोन थंयसर राती मागणें करनासतना आमी म्हणटा हांव नायट विजील वा आमी म्हणटा एका दिसाचे रेतेर मोगाच्यान म्हाका दिसता ती गिदियोनातावन आरंभ जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणातावन आरंभ जाली गिदियोनातावन गिदियोन म्हळ्यार सगळी रात कोणी नातले ताच्या हांगा आतां कोणी संगीत रुवातान खेळटालोय नातलो आमचे जॉना बरी ताका कांतारा गायतालोय नातलो आनी इतली बरी इगर्ज इतले बरें देवाळे नातलें ताका राव मायक सिस्टम नातलें क्लोज थंयसर दाका म्हळ्यांत दानी एकठांय करची लिपोवन धरची आनी थंयसर देवाक अर्घ आनी होगळां दिवन गायनां करची कांतारां गावची देवाचें उतर परतून परतून तो सांगून आसलो त्या दाळा देवाचें दर्शन ताका जालें आनी सर्वेस्पोर ताका म्हणालो बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा म्हज्या उपरांत सांगा बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा ही उतरां मोगाचें न्हू आतां 3,000 वर्सां तावन परतून परतून आमी आयकता आनी विशेश जावन मिसाच्या बलिदाना वेळार कितें ह्या जाग म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो तुमचें सवें आसो देवान मोगाचें न्हू ही उतरां कोणाक सांगली गिदियोनाक सांगली बळिश्ट झुजाऱ्या गिदियोन न्ही जावन बियान कांपोन थंयसर दानी एकठांय करनासलो पूण देव कितें म्हणटा बळिश्ट झुजाऱ्या मोगाचें न्हू देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येता आसतना जें कितें हांव या तूं आतां आसा त्या रितीन पळयना बगार आमच्या मुखल्या जिवितांत देवा तें हांवें तुवें कितें जायवीत त्या थरान तो पळयता समजलें जाल्यार ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया जोरान मोगाचें हांव तुमकां चड आनी चड समजयता थोड्यांक इदोळसो समजलें देव कशें पळयता तुजेर आज कसो आसाय तशें न्ही मुखार तुवें कितें जावयेत न्हय एक बेबदो जावन आसलो आमचे मदें थोडे जाण आसात बेबदे न्ही बेबदे न्ही जाल्यार एक ग्लास बियर पियाय इल्लो सोरो पियाय कोंय एपडी पियेता जाय जाल्यार मात पियेता तसले आसात न्ही न्हय बेबदो जावन आसलो पूण देवान ताका कितें म्हळें न्हय तूं म्हज्या मुखार प्रामाणीक आनी सदेवोन तुज्या मुखांत्र हांव सगळ्या मनशाक वळ हांव बचाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे मोगाचें न्हू देव न्हय एक पळयतना एका बेबद्या वरीन तो पळयना बगार ताच्या मुखांत्र सगळ्या मनशाक वळ बचाव करच्या विशयान तो पळयता अब्राहम ताच्या बापाय तेराच्या घरांत आसतना थंयसर बॉम्ब्या पुजा मुर्ती पुजा माट मंत्रां आनी आजकाल म्हळ्यार करतात सगळे पिदेसपणां त्या तरान आसलो पण देव अब्राहमा पळयतना त्या तरान पळयना अब्राहमा तुजे थंय हांव एक वर्ती संतत उत्पन्न करतलो तुजें नांव हांव वर्तें करतलो देवान पळयलें मोगाचें नांव 5,000 वर्सां पयलें 5,000 वर्सां पयलें देवान अब्राहमा थंय पळयलें अब्राहम थंय कसली संतस आकाशा वयलें नेकेत्रां बरी आली दर्या तडीच्या रेवे बरी आसली संतस अब्राहमा थंय देवान पळयली अब्राहम म्हणटा हांव म्हातारो जालां म्हजें पेंकाड दूख आनी हांव मरतां कोणना म्हाका भुरगीं नासतना हांव मरतां कोणना कितें जाता कोणना ताजी बायली साराय म्हणटाली म्हाकाय पेंकट दूख म्हजो गर्भस्राव रावला म्हजो गर्भ सुकला आनी हांव भुरगीं नासतना वांजरी जावन मरतां कोणना देव पळयता सारा ती आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी आसली संतत दर्या तडीच्या रेवे बरी आसली संतत त्या साराय ती म्हज्या भावा भयणी तुजें थंय देव कितें बळोवन आसा फाल्यां तूं कितें जाशी देवाच्या बळान आनी सकतें बळिश्ट झुजाऱ्या तूं बळिश्ट जातलोय तूं झूज करतलोय त्या मिदियानी तांगेर 1,35,000 म्हळ्यार मोगाच्यान हांगासर पळया 200-300 लोक आसा सगळी इगज भरल्या बरी दिसता वय की न्ही पळया कितलो लोक आसा ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी उपळा दिया जोरान ना जाल्यार थोडे फावटी न्हीद येता कोणी न्हिदल्यात गे पळया कोणी न्हिदल्यात गे ना न्ही कोणी न्हिदनात पळया देवाचें उतर आयकतना कोणी न्हिदना देखून परतून ताळये पेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक मोगाचें न्हू देव तुजें थंय म्हजें थंय देव कितें करूंक शकता त्या विशयान हांवें तुवें कितें जावयेत म्हूण पवित्र पुस्तक मोगाचें आमकां समजयता आनी हांव कितें जावन आसा तेंय स्पश्ट करता आज तूं कितें जावन आसाय भिवकुरो खाव जेताय तांची संख्या पळयताय
मिदियानकारांची संख्या पळयता 1,35,000 तांकां पळोवन बियानाक हांव आसा तुजें सांगता. म्हाका तुमी वाचा कितले अपुर्बेची घडितां थंयसर आसात गिदियोनाच्या जिवितांत. गिदियोनाक दुबाव जालो, न्हीज जावन देव म्हज्या सांगता आसा गी ना गी. देखून देवाक तो म्हणालो सर्वेस्पर देवा तूं न्हीज जावन देव जावन आसाय तर हांव तुका बली भेटयतां, म्हजी कितें काणी काड भेटयतां ती तुवें स्विकार करीची. तांणी ती बली भेटोवचे वस्तू थंयसर एका फातराचेर दवरलेस तक्षण सर्गांतल्यान उजो आयलो आनी सगळें गोबर जालो. म्हूण ताका कळ्ळें देवूच आपणा लागीं उलयता. पूण देवा कडेन ताणें एक कुणा विचारली, देवा तूं न्हीज जावन तुमचो जावन आसाय तर राती केदाळ हांगासर दोव पडटा, हांव म्हज्या लोव्याचें वस्तूर हांव भायर दवरतां. फाल्यां सकाळीं उठता आसतना तो धोव सगळ्यांनी पडल्यार म्हज्या वस्तुराचेर पडोवन वचो. आनी दुसऱ्या दिसा उठलो, उठोन पळयतना सगळ्यांनी ते दोव पडोवन भिजलां. आज पळय पावस येवन कितलें भिजलां. तांच्या गांवांत दोव चड पडचो, पावस उणें पडचो इस्रायलांत. दोव पडोवन सगळें भिजलां पूण ताजें वस्तूर भिजवना. जाल्यार पळया गिदियोनाक देवाचेर इल्लो दुबाव. तुमच्या वरींत ना न्ही, तुमच्या वरी न्ही, म्हज्या वरी. आमकां इल्लो दुबाव आसता न्ही. तो देवा लागीं म्हणालो, देवा तूं न्हीज जावन म्हज्या सांगात आसाय जाल्यार तूं म्हाका न्हीज जावन बळिश्ट झुजारी करताय जाल्यार आज राती हांव लोव्याचें वस्तूर भायर दवरीन जाल्यार म्हजें वस्तूर मात्र भिजय, खंय दोव पडोन वचो. हें कठीण न्ही गे. जाल्यार म्हाका न्हू राती न्हिदतना दुबावान तो न्हिदलो. देव अशें अजाप करता की ना कोणना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठता आसतना खंय दोव ना, सगळ्यांनी सुखी धर्न पूण ताजें वस्तूर भिजलां. ताळयो भेटोवन देवाक अर्गांनी हुबळा पिया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक म्हाका असाध्य म्हणचें कितेंच ना. ताकाच आमी म्हणटा एल शडाय, एल शडाय ऑमनिपोटंट गॉड. तो सर्वशक्त देवरू, ताका सर संगती साध्य. तो गिदियोना म्हणटा, गिदियोन भायर सर वच, त्या मिदियोनाचेर तूं झूज कर. गिदियोन कितलो म्हळ्यार भियेलो. तो कितें करता, लिपोवन म्हणल्यार बरी त्या कुड्या सोडटा, त्या कुडयेच्या सांगता ह्या कुड्या सोडटा. 12 कुळी आसल्यो इस्रायली तांच्यो, त्या 12 कुळयांच्या जाग्यार वचोन तांकां सगळ्यांक म्हणटा तुमच्या थोड्या तरणाट्यांक धाडा. आनी अशें रातीक म्हणल्यार बरी तरणाट्यांक एकठांय करता. जाल्यार सांगाता गेल्यार ताका म्हणलें तरणाटे केवल 32,000. कितले हजार? कितले हजार? तुमकां दांत कितले आसात? 32 न्ही. 32,000 सांगा. 32,000 32,000 मात्र मेळ्ळे. आनी पूण मोगाचें न्हू ते मेळ्ळ्या तक्षण तो देवा लागीं वचून उलयता आसतना देव ताका म्हणालो, गिदियोना तूं त्या 32,000 सैनिकांचेर पातयेवंक वचनाका. तांचे मदें कितले भिवकुरे आसा तिसार कितले भिवकुरे कामचे आसा तिसार. कित्याक म्हळ्यार झुजा गेल्या उपरांत थंयसर मिदियानगरांची ती आयुधां, ती हातेरां, आयच्या काळार कितें मिसायल्स आनी रॉकेट्स आनी टँकर्स आनी व्हडले व्हडले मशीन गन काणयून येताना तुमी अशात गी मुखार तुमी बियान धांवन वचोंगात. देखून कोण भियेतात गिसार. आनी गिदियोनान वचून सांगलें देवान म्हणा, कोण भियेतात कोण खामतात तुमी फाटीं वचा. तक्षण मोगाचें न्हू. थोड्यांक बारीक कशी जाली, बरें जालें, आमकां नाका हें झूज. तक्षण फाटीं गेले. तक्षण फाटीं गेले. कितले जाण फाटीं गेले? लगभग मोगाचें न्हू 20,000 लोक फाटीं गेले. कितले हजार? 20-22,000 फाटीं गेले. मागीर उरले कितले? लगभग केवल एक 10,000 लोक मात उरलो. जाल्यार मोगाचें न्हू देवान गिदियोनाक म्हळें, तांचे वरवीं झुजू तुवें झुजचें न्ही, बगार देवाच्या बळा वरवीं. देखून तांचे पैकी केवल 300 जाणांक विंस. कितले जाणांक? 300. केवल 300 जाणांक देवान गिदियोना मुखांत विंसलें. तांकां घेवन तो मिदियाना सांगता झगड्याक गेलो. आनी वेताना देवान म्हणलें ताका, तूं कसलीं आयुधां व्हरनाका, कसलीं हातेरां व्हरनाका, तुमी केवल मडक्यो वयल्यार पुरो. कसले मडक्यो? मातयेच्यो मडक्यो न्ही, जायत गे. तांब्याच्यो, एल्युमिनियमाच्यो, कंचे लंकडाचे लोंकड आसा पळय ताचे सगळे मडक्यो व्हरा. सांगता ते बोडोंक दांडे व्हरा. सांगता कितें व्हरा? तुमी वता आसतना पिर्लुके व्हरा, डोल व्हरा, बोडोंक हें व्हरा. आनी ते कितें करतात जेन्ना मिदियानगर चिंतात इस्रायली सगळे गुड्यार लिपोवन बसल्यात. देखून ते खावन जेवन बरेंकर न्हिदले. ते न्हिदोन आसता आसतना गिदियोन ह्या 300 जाणां सांगता देवाचेर पातयेणी आनी विस्वास दवरून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन तो वेता. आनी चाराय कुशीन हे 300 जण रावून तांणी व्हडा आवाजान तांच्यो मडक्यो बडयतना तांब्याच्यो आनी पितळच्यो आनी ह्या एल्युमिनियमच्या लोंकडाच्यो मडक्यो बडयता आसतना एकाच पारा तांकां जाग जाता मिदियानगरांक. चाराय कुशीन आवाज आयकता फिरलो केसो
आनी विविध तराचो आवाज आयकतना ते सगळे भियेले ते चल्ला पिल्ली जाले तांचे राय तांचे मुखेली असले तांकां सगळ्यांक तांणी आनी गिदियोनाच्या सैनिकांनी संवार केलो ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचो न्हू देव अजाप आनी विजमितांनी आमकां आमच्या जिवितांत वाचयता बचाव करता उडास तुमी दवरा ह्या दिसांनी एक प्रायवंत स्त्री गांवाक आयिल्ली दुबयतावन म्हजे लागीं आयली देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवंक ती कोरोना व्हायरसाच्या खरगा वेळार थंयसर दुबय शिरकल्ली तिच्या दुयेच्या घरा आसली ताजे उपरांत तिका संकश्ट आयलें आनी तिणें गांवाक फोन केल्लें जावन आसा तिच्या खातीर मागोवंक तिच्या घरा पुलिसांनी आयिल्ले तिचो पूत आनी धूव थंयच्यान वचोन थंयसर अमेरिकांत सेटल जाल्यांत तांणी हांगासर कसलो व्यापार वहिवाट केल्लो तातूंत जायत्या जाणांक लॉस जाल्लो नस जाल्लो पूण तीं गांवाक येवन USA वचोन जाल्यांत आतां ह्या व्हडली मायक धरलां कित्याक हिच्या तांच्या पुताच्या सुनेच्या विजार ती थंयसर आयिल्ली ती गांवाक येवना ती थंयसर दुयेच्या घरा आसली आनी आतां पूत आनी सून धांवन गेल्यांत तांच्या नांवान इका गिराफ्तार करूंक आयले तिका अरेस्ट करूंक आयले आनी म्हळें 3-3.5 लाख रुपया तुवें बरी जायत त्या दाळा मात्र तुका आमी गांवाक वचोंक दितले हांव ना जाल्यार तुका गांवा वचोंक जायना 2-3 फावटी एअरपोर्टार गेल्यार एअरपोर्टांत हांव तिका पाटीन धाडलें पूण तिका अरेस्ट करूं ना कित्याक ती एक प्रायवंत मातारी पूण परतून ते अधिकारी पुलीस तिच्या घरा येतले म्हणटले तुवें 3 लाख बरी जेस ना जाल्यार तूं कितली मातारी जाल्यार तुका आमी जायलां दवरतले हांव ना जाल्यार गांवाक म्हणी वचोंक आमी सोडचें ना ती भियेली कावजेली धूव जावय नातना आसा ती भियेली कावजेली रोडोन आसली तांणी फोन केलें दैवीक रेतमात्राक आमकां मागूं तेन्ना हांवें सांगलें ऑनलायन आमचें आराधन येता मीस येता तें पळया तुमी मागणें करा देवाचेर पातयेनी दवरा विस्वास दवरा तांचे लागीं मोगाचें न्हू मागता आसतना म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर हांवें तांकां दिलें द्वितीनियम बुकान 30 आनी 1 वसरान 6व्या वडीर देवाचें उतर अशें म्हणटा बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 तुमी पळया वाचा द्वितीनियम बूक 30 आनी 1 वसर 6वी वड सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा भिये नाका हांव आसां तुज्या सांगाता घाबर नाका हांव तुजो देव तूं भियेशी जाल्यार हांव सुद्दां तुका भियेशें खांपाशें करतलो हांव तुका सांडिसना हांव तुका सण घालिसना कितलीं अपुर्बेचीं उतरां सर्वेस्पोर देव म्हणटा भिये नाका हांव तुज्या सांगाता आसां घाबर नाका हांव तुजो सर्वेस्पोर देव तूं भियेशी जाल्यार हांव सुद्दां तुका चड आनी चड भियेशें खांपाशें हांव करतलो कित्याक हांव तुका सांडसना हांव तुका सण घालिसना हांवें त्या मायक ती फोनार सांगलें हें देवाचें उतर तुमी वाचा आनी पातयेया देवाचें उतर परतून आनी एका जाग्यार म्हणटा निर्गमन बुकान 14व्या वसरान 14वें वडीर बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी शांत रावा आनी भिये नाकात कित्याक हें झूज हांव तुमचे खातीर झुजतलो मोगाचें न्हू देवाचेर पातयेनी दवरून सुरू केली ताच्या उपरांत खंय तांणी ऑनलायन आराधन मिसाचें बलिदान आनी देवाचें उतर थंय हांगासर जावन येता मेळटात आनी वाचूंक सुरू केलें देवाचेर पातयेवन त्या बऱ्यांसर मिसा वचनातलीं मागण्या वचनातलीं दिमबियर पडोन हात वयर करून मागणें करून तांणी सुरू केलें तेन्ना तांणी मागणें करून सुरू केलें मोगाचें न्हू देवान तांच्या जिवितांत अजापां विदमितां मातकार्य करून सुरू केलें ते म्हणटा सवकास पर्यंत लगभग 1-2-3 या 6 म्हयन्या पर्यंत त्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांनी जायते कश्ट केले ताचे उपरांत ते बदलले आनी एक दीस एक फावटी एक अधिकारी अजापांनी म्हणल्या बरी तांच्या घरा आयलो आनी म्हणालो की वय 3 करोडाचे चड नसताला वय पूण तूं एक प्रायवंत आवय जाल्ल्यान आनी तुज्या पुतान आनी सुनेन केल्ली सूख तुवें करून हांवें सूख म्हणून आतां गव्हर्मेंट तुका बक्षिता तुमकां कितले जाता तितले पयशे दिल्यार पुरो तुका आमी गांवांक वचून हाडटा तितल्या भितर ती म्हणूंक लागली की म्हज्या पुतांक म्हजी तिका 6-7 जाणां भुरगीं आसा सगळ्यां कडेन विचारून पयशे कलेक्ट करून सुरू केल्यात खंडीत 1 करोडाचे वयर आमी म्हणे कलेक्ट करून दिता म्हाका गांवा वचून सोडा म्हणून ती 8 दस मागतना तो अधिकारी म्हणालो की तूं 8 दस म्हाका नाका तूं एक प्रायवंत स्त्री हांवें तुजे कडेन बेसांव मागाचें तुवें चड पयशे कांय दिवचे नाकात केवल 25,000 केवल मिनिमम एक काय म्हणटात एक टॉकान जावन 25,000 रुपया दिल्या पुरो आमी तुका वचोंक सोडटा अशें मोगाचें न्हू 3-3.5 करोड दिवचे कडेन केवल 25,000 दिवन मोगाचें न्हू अजापाने म्हणल्या बरी गांवाक ती येवन पावल्या आनी हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजाना देव मोगाचें न्हू कसली अद्भुतां करूंक शकता त्या काळार मात न्ही आयच्या काळार मोगाचें न्हू देव कसले अजाप आनी विजमितां करूंक शकता बहरेन तावन आनी एकलो भाव आयिल्लो थंयसर आसतनाच एक 50 आनी 5 वर्सांचो भाव तो ताका पोटांत कसली दूख सुरू जाली थंयसर डाक्टरांनी टेस्ट करतना डाक्टरांनी म्हळें तुका कॅन्सर आसा हांगासर आमकां ऑपरेशन करूंक जायना गांवा वच तो सगळोच भियेलो कित्याक आदल्या दीस वर्साच ताणें पुताक दुयेक गांवा धाडलें
हांगासर कोडयाळान शिकोवंक आनी उपरांत एक दाक्तेर करचें तांकां या इंजिनियरी करून शिकयचें म्हण देखून आसले तितले पयशे ताणें सगळे करशिल्ले आतां भुरग्यांच्या शिकपाक पयशे नात आनी तांकांय रावंक थंय चड खर्च आसा आनी बायलेक काम ना आतां कितें करचें आपणाक कॅन्सर जावन मेलो जाल्यार बायलेच्या भुरग्यांचें कितें गत जातलें तांचें शिकपाचें कितें जातलें म्हणून सगळोच कंकाल जावन सगळोच कामतलो गी म्हणटा सगळोच भियेल्लो खावजेलो कितें की गांवाक येता आसतना ताका कोणें म्हणलें वच एक मागणें कर आनी अशें मोगाच्यान मागणें करूंक तो आयिल्लो आनी तो म्हणटा फादर म्हजें ऑपरेशन आसा म्हजी सर्जरी आसा म्हाका दाक्तर लागीं वचोंक मन ना हांव थंय भायर येनान गेल्लो हांगासर हांव दाक्तर लागीं वयच्या पयलें तुमकां मेळोंक येता आनी मोगाच्यान ताच्या खातीर मागता आसतना देवाचें उतर म्हाका मेळिल्लें ताका हांवें सांगलें तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो जो हांव संवांजेल 11 वस्तूर 40 वळ जॉन चॅप्टर 11:40 हें देवाचें उतर मोगाचें ताणें बरें करून घेतलें मात न्ही सदां न्ही ताणें सुरू केलें त्या पर्यंत म्हाका ताका दाक्तर लागीं वचोंकूच मस्तानी बायली म्हणटा फादर ताका एपडी सांगा वचोन दाक्तराक मेळोंक सांगा तो वचोंकूच तयार ना तो भियेला कावजेला ताका टेन्शन सुरू जालां राती न्हीद पडना सगळोच घाम येता पूण मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर परतून परतून सांगतना ताका धैर्य मेळ्ळें ताका पातयेनी मेळ्ळी तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो तुमी म्हणा तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो हांव सत मानल्यार देवाची महिमा हांव पळयतां सांगा हांव सत मानल्यार देवाची महिमा हांव पळयतां हांव सत मानल्यार देवाची महिमा हांव पळयतां हांव सत मानल्यार म्हज्या जिवितांत देव अजाप आनी विस्मित करता हांव सत मानल्यार म्हजें कुटुंब बचाव जाता हांव सत मानल्यार म्हजो आत्मा बचाव जाता मोगाचें अकरेक ताका धैर्य मेळ्ळें आनी तो गेलो पयलें सांगता भुरग्यांक सांगता दाक्तर लागीं वता आसतना दाक्तरान म्हळें तुजें कॅन्सर वाडलां तर तितले बेगीन सर्जरी करची परतून तो पियेलो आनी म्हाका म्हणटा फादर कॅन्सर वाडलां खंय थंय भायर नासतना आसलें की हांगा सड जालां खंय हांवें म्हळें तुजें कॅन्सर वाडलां पूण आमचो देव सगळ्यांच्यागी व्हरतो आमचो देव जहोवा राफा जहोवा रफिका म्हणजे देव आमचो गॉड द हिलर डिवायन डॉक्टर डिवायन हिलर हेवनली हिलर वैजाचो वैज तो जावन आसा तुजी पिडा गूण करूंक ताका सकत आसा ती नपयस करूंक सकत आसा सर्जरी नासतना गूण करूंक सकत आसा तूं भियेनाका तूं दाक्तराक म्हण तुमी मुखार आसा कितें चिकित्सा दिवची आसा सर्जरी करची आसा करा पूण मोगाचें न्हू उपरांत सर्जरी कर जाल्या उपरांत दाक्तर म्हणटा खंय आमी चिंतलें बारी वाडलां म्हणून आमी तुजें पोट उक्तें पयलें आमकां त्या स्कॅनिंगा वेळार आनी सगळ्यांनी वाडलां म्हण दिसलें पूण ऑपरेशन करता आसतना तें केवळ आनकिटे भितर मात्र आसलें कॉलॉन कॅन्सर व्हडल्या आनकिटेच्या भितरच आसलें सुलाभयेन आमकां एक बॉल भायर काडिल्ल्या बरी एक पोटा भितर आसली वस्त भायर काडल्या बरी आमकां काडूंक जाली आनी खंडीत जावन तुका आमी टेस्ट करतना ते किमोथेरपीचे काय म्हणटा ते बायोप्सी रिपोर्ट्सी पुरा नॉर्मल आयल्यात तुका खंयच्याय रेडिएशनाची किमोथेरपीची खंयची गरज आसची ना कित्याक तें कॅन्सर न्ही केवल एक ऑब्स्ट्रक्शन केवल एक ट्युमर केवल एक गुळो एक गेड्डे मात्र जावन आसलें म्हण मोगाचें न्हू आतां संपूर्ण बरी भलायकी जण उपरांत देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवन रेतेर दिवन आतां पाटी वचून मोगाचें न्हू थंयसर पयलेंच्या की चड सांबाळाच्या बऱ्या कामार मोगाचें न्हू काम करनासा आनी देवाक तो अर्घ आनी हुगलाब दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजान्ना हालेलुया पळयत पुस्तक म्हणटा किर्तनाच्या बुकांत 30व्या वसरांत 11व्या वडीर Psalm chapter 30 verse 11 सर्वेस्पर देव तुजो विळाप संतोषान आनी नासान बदलिता सांगा म्हजो विळाप सर्वेस्पर देव नासांत बदलिता म्हजो विळाप सर्वेस्पर देव संतोषान बदलिता हालेलुया होजान्ना मोगाच्यान पयले फावटी आयकतना म्हाका बगलें नाच थंयसर नाच शांत बदलिता म्हणटा आसा नाच म्हळ्यार नाचचें जायत गे नाच म्हळ्यार विनाश म्हणून न्ही नासान म्हळ्यार हांव नाचतलो उडटलो खंत आनी बेजार येतना आमी कितले बेजाराय नाचता मोगाचें कितले बेजाराय नाचता म्हाका उडास येता थोड्या वर्सां पयलें दैवीक गेलो रेत्र मंदिरांत मोगाचें न्हू एक व्हड संकश्ट आयलें सगळो लोक सांगाता मेळोन म्हणालें दैवीक गेलो रेंद्र मंदिर मुल्कीचें आमी नाच करून सोडटले हांव देसवाड करून सोडटले हांव कितलोसो लोक सांगाता मेळ्ळो म्हणना मुल्कींत तांणी चिंतलें एक 3 लाख लोकांक सांगाता घालचें म्हणून चिंतलें आमचे विरोध ते उठले मणिपुरांत जाल्ल्या बरीं हांगासर उजो बेट्टा आसलो पूण मोगाचें तुमी जाणा खंयच्या दिसा तांणी समावेश केलो की त्या दिसा सकाळीं विशेश पावस आयलो व्हडलें सयत तांणी माटो घालो एक 3000 लोकांक म्हणी सांगाता घालचें म्हण अकरेक आयलो 200 की 300 लोक मात आनी तोय तांणी पावसा वेळार त्या तांणी गेल्ल्या त्या कितें म्हणटात त्या ती पत्री आसात पळय त्या पत्राचेर पावस पडटना टापा टापा पडटा आसतना डिवायन कॉल सेंटरीके दिखारा म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू
त्या पावसाच्या आवाजाक तांचे दिखारा खैये जावना, सगळें पुस्क जालें. तळये भेटोवन देवा गाणी होगळाप दिया, खैये जावना. काली एकली बहीण म्हाका म्हणटा, हांगासर आयल्या ती, वय हांगासर उडपीन ती ह्या दिसांनी गलाटो करूंक प्रयत्न करतात खंय न्ही गे, वय टॉयलेटांत चेडवांचो आनी कोणें फोटो काडलो म्हणून, न्ही जावन कांय करूं ना जाल्यार थंय फोटो काडलो म्हणून हांगासर व्हडलो गलाटो करूंक पळयतात. पूण भियेनाका, कित्याक भियेनाका? इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50:4 बोर्ड हे मोगाच्यान देवाचें उतर म्हाका त्या कश्टांच्या वेळार आयिल्लें जावन आसा. आयजाया चॅप्टर 54:17 50:4 बोर्ड सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुज्या विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना. तुज्या विरोध उलयली हर एक जीब फोडकिरी म्हणून रुजू करून तुका साध्य जातलें. देवाच्या भुरग्यांचे भाग हे. ताळये भेटोवन देवाक गाणी होगळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुज्या विरोध फोणी खंयचे हातेर उबारून दी. हांवें आनी तुवें उबारचें एकच हातेर, खंयचें? आमचो क्रुसिफिक्स. आमी उबारचें एकच हातेर, खंयचें? आमचें कोंत. आमी उबारचो एकच हातेर, आमचो पवित्र पुस्तक. दुसरें कांयच हातेर आमकां ना. सगळे पयशांनी आपल्या आस्तबदिकांत ह्या राजकीय रितीन आमी मेजॉरिटी म्हणटात, पूण मोगाच्या आमी आमच्या देवाच्या नांवान बळवंत. ताळये भेटोवन देवाक गाणी होगळाप दिया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमी क्रिस्तांव कातोलीक परतून पाटी पवित्र पुस्तकांत जियोंक सुरू करया. ह्या खुर्सांतय जियोंक सुरू करया, ह्या कोंतांतय जियोंक सुरू करया आनी देवच आमकां जैते वन करतलो. सगळीं आमी उबे रावया, आमी घेवया एक गीत आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी देवातय पातये विश्वास आमी दवरया. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಎ 106 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 58 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 58 ಕಂತಾರ್ ನಂಬರ್ ಎ 106. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 58. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 58. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯೇಸು, ತಂದೆಯು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯೇಸು, ಬಂಧುವು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಳಗವು ಯೇಸು, ಬಂಧುವು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಳಗವು ಯೇಸು. ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೈವವೇ ಯೇಸು, ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೈವವೇ ಯೇಸು. ಉಸಿರುಸಿರಲು ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸು, ಉಸಿರುಸಿರಲು ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ, ನಷ್ಟ ಬಂದರು, ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ, ನಷ್ಟ
ಹಸ್ವೆಯಾದರು ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು, ಹಸ್ವೆಯಾದರು ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗೆನು, ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗೆನು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು, ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. 17व्या बळीत सर्वेस्पर देव अशें तुका बसवणी करता. जाफानाया चॅप्टर 3 वर्स 17. जाफानिया प्रवादीचो बूक. म्हज्या उपरांत सांगा, सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव तुज्या मदें आसा, तुझे मध्ये आसा, जैत दितलो, सई दितलो, झुजारितो, सुजारितो, तुजे विशीं तो तुझे शिंतो आनंद बरी जातलो. आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तुझ्या तो मोगान तुका नवी करतलो. आमकां नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा दिसा संतोषतात संतोषान आणि उल्हासतात. उल्हासतालो, तशें तो संतोषतलो अशें तो संतोषतालो आणि उल्हासतलो. आणि उल्हासतालो. तो तुझे निर्भागपण तो तुझे निर्भागपण पयस करतलो. पयस करतलो. तुझी लज तुका आणि तुका आनीक बगूंक पडची ना. आणि तुका पडची ना. तुम्ही एकामेका पळोवन सांगायचे, एकामेका धैर्य उंच्या बरी जायत गी. धैर्यान तुम्ही सुवार्थ परकट करची जायत गी. खुशी नासल्या दोगा जाणां एकामेका पळया आपल्या दोगा जाणां एकामेका. हां आतां तुमी एकामेका सांगायचे, ह्या एकल्यान सांगचे आनी एकल्यान आयकोवचें जायत गी. दोगांनी सांगल्यार कोणें आयकोवचें जायत मग. पयलीं तुमी डिसायड करा कोण सांगता गे म्हण. हां तूं फाटल्यान पळय, तितल्यान कोणी आसा त्या जाणां जाल्यार फाटल्यान आसा. हां कोणी दादले मनशां जाल्यार ताकाय सांग, कांय भिनाका. बायल मनशांकी सांगीत तुमी जायत गी. म्हज्या उपरांत सांगा, सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुझो देव तुज्या सांगात आसा, तुझे संगत आसा, जैत दितलो, सई दितलो, झुजारितो. सुजारितो. गिदियोनाक जैत दिलें, मिदियोनाक सई दिलें, तू काय जैत दितलो. तुकाय सई दितलो. तुज्या विशांत आनंद बरी जातलो. तुझे विशीं आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान आपल्या मोगान तो तुका नवो करतलो. तो तुका नवो करतलो. तुजी पिडा गुण करतलो. तुझ्या पळ करतलो. तुज्या समस्यांक परिहार दितलो. समस्यांक तुझ्या परिहार दितलो. तुजे तत्वार पयस करतलो. जे पयस करतलो. बरो फुडार तुका दितलो. बरो फुडार तुका दितलो. तुका ग्रेस्त करतलो. ग्रेस तुका करतलो. महिमे बरीत करतलो. महिमे बरीत करतलो. तुझे निर्भागपण तुझे निर्भागपण पयस करतलो. पयस करतलो. आणि मुखार आणि मुखार तुवें लस बगची कसली लस बगची गरज पडची ना. लस पडची ना. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. एवढ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता. सगळ्या जिविता तुझे रूप पळयता. सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेसू. हांगा हांव आसा जेसू. हांगा हांव आसा
지수 한가하사 한가하사 지수 한가하사 지수 한가하사 지수 한가하사 소고리 소보소나 지구비스와 소보소나 지구비스와 Sebelah santang Tuga aradan kerta Sebelah civita Tujhe rupole sota Sebelah sakte Tuji seva kerta Angga asa Angga asa Yesu Hangawasa Jisu Hangawasa Jisu Hangawasa Tumu susurvanga Tumu sushikonga Chikota Tomo sote Tomo sosorwandar Tomo sosorwandar Tomo soshikondar Tomo chikota Sebelah santang Tuga aradan kerta Sebelah civita Tujhe rupol sota Sebelah sakti Tuji seva kerta Hangga asa Hangga asa Sonya Hangga asa Somya agam jahat dakwah Somya Somya hangga asa Puji daya ke Puji kabut ke Puji firman kau Maka bareng ke Maka gul ke Yesus Yesus Jesus Yesus Karena Yesus daya badi kabut firman kau Somya Hangga asa Somya Hangga asa Haleluya Yesu Haleluya Yesu Haleluya Yesu Haleluya Haleluya Çeycid gassmıyor, amarpan gassmıyor, öndida versida gassmıyor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Krista तो सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता येशू क्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करा जीवन हे आमचे समर्पिता आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. भोवपोई सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमची दिश्ट कंसवया. आमची सगळीं दुखां आमची खंत बेजाराय ताका आमी भेटोवन दिवया. सगळे तुमचे खंत हुस्को ताचेर घालात. तो तुमच्या विशयान जतन घेता. ताका तुमचो मोग आसा. ताका तुमची जतन आसा. ताका तुमच्या विशयान हुस्को आसा. सर तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात. सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत 7व्या वळीर आमकां म्हणटा. 1 Peter chapter 5 verse 7. Entrust all your cares and worries and tensions to him. For he cares for you. He cares for you. ताका तुमची जतन आसा. ताका तुमचो हुस्को आसा. आमी नियाळ करया ते मणिपुरांत लगभग 1 लाख लोक तांबांनी थंय हांगासर गुडसुलांनी थंय हांगासर इस्कालांनी इगर्जे भितर वचून थंयसर आसरो घेवंक पळयता. जाल्यार तांचे इगर्जे सयत देसवाड केल्यात. तांचे कुटुंबांत थोडे तरणाटे खंय आसात म्हणून ना. घर सोडून गेल्ले ते घरा फाटी येवनात. थोड्यांक लगाड काडला. हात पांय कुडके घालून गेल्यात. खंय खंय न्हंयत थंयसर रानांत थंय हांगासर उडयलां. कितल्या स्त्रियांक विणगे केलां. तांकां कितली लज भोगता. कितली अवमर्याद भोगता. कितले बेजाराय भोगता. तांचे मदें 100 जाणांचेर अत्याचार केला. तांकां विशेश रितीन घायेशें केलां. जायते कश्ट जाता. जायते पिडे आसताले. तांकां आस्पत्र्यो नात. आस्पत्रे व्हरूंक वाहनां नात. कितली कश्ट नासा. दुखां कळून आसा. देवाक उलो मारन आसा. त्या कश्टा दुखांनी चयत देवाक उलो मारन आसा. तूं म्हजो आसरो. सोम्या म्हज्या देवा. तूं म्हजें खोटें. तूं म्हजी गुपी सुवात. तूं म्हजो गवळी. तूं आमकां राग सोम्या सांबाळ सोम्या म्हणून मागोन आसा. तांची दुखां आमची करून घेवया. आमचे कश्ट कांयच न्ही. आमचे दुखां कांयच न्ही. आमचो तातवार कांयच न्ही. तांकां थंयसर खावंक जेवंक ना. कितलेशा दिसान तावन थंयसर ट्रेन वचोना. बसां वचोना. कारां वचोना. करंट ना थोड्या गांवांत. इंटरनेट ना. मोबायल कामां करना. मणिपुराच्या लोकांची कश्ट आमी नियाळ करया. युक्रेनांत ती झुसलता. रशियान येवन जायते कडेन बॉम्ब घालून तांची बिल्डिंगां पटयल्यात. इस्कालां कॉलेज फुटोवन घाल्यात. इस्कॉल ना. कॉलेज ना. तांचे इगर्जे नात. मीस ना. थोड्यांक खावंक जेवंक ना. त्या युवाक आंकडून आसात. विशेश हिंव आसा ते युक्रेनांत. त्या युवाक आंकडून आसात. कितलेशे जाण आमचे भारताची थंय शिकोवंक गेले. थंय हांगासर शिरकल्यात. तरणाटी कितलेशे पयशे खर्चून गेल्यात. काम करनासल्यांक काम ना. खावंक जेवंक ना. हे सगळें दूख आमी आमच्या घरान घेवया. आमच्या गांवांत ती आमच्या शहरांत ती गालोटो करूंक पळयतात. आमच्या शहरांत ती आमच्या मदें झगडें जायशें करूंक पळयतात. आमच्या धर्मा मदें झगडें जायशें करतात. जाती गाती मदें झगडें जायशें करतात. राजकीय करतात. शांती समाधानान जिवंक सोडिनात. देवसार सयतान आमच्या भुरग्यांक सयत पाड करता. पोसदें पळयशें करता. इगर्जी वचन अशें करता. कुमसार जायन अशें करता. तो देवसार सयतान आमच्या तरणाट्यांक. आमचे तरणाटी देवातावन पयस जाल्यांत. ड्रग एडिक्ट जाल्यांत. सोरोपी येतात. बिडी सिगरेट वतात. इस्काला वचना. शिकप शिकना. दाव बापायक अविधेय जाल्यांत. आनी थोडीं शिकल्यांत. बऱ्या कामार आसात.
पूण देव बिरान ताच्या जिवितान ना. नालिसायचे जिवीत जीवन आसात, काजर जावंक सयत आयकनात, कुटुंबा जिवीत जिवंक आयकनात, कुटुंबांत मेकळी जाल्यात. आनी जायते जाणांक मरणांतीक पिडेन कश्टांत आसात, कॅन्सर पिडा आसा, तांकां गांठीची दूख आसा, मरणाच्या कटल्यार आसात, थोड्यांक काम ना, थोड्यांक समस्या आसात. हे सगळे कश्ट दूख सोम्या मुखार दवर. सोम्याक आमी उलोव मारया. सोम्या आमी सर तुजी बाळ, तुजी बाळां, तुजी भुरगीं, हर एक दीस हर एक घडये तुजी मजत आमी मागता, तुजी गूण करची सकत आमी आमचेर मागता. त्या कश्टातल्या लोकां तेजेर आमी मागता, तांकां बरें कर सोम्या म्हण तुजे कडेन आमी लालयोन मागता. तुजें भाळ, हांव तुजें भाळ सोम्या म्हणल्यार गीत आमी गावन त्या सगळ्या कश्टातल्यांक सोम्या जेजूच्या अधीन आमी समर्पण दिवया. सोम्या ती तुजी बाळां, सोम्या ती तुजी बाळां, तुज्या मोगाची, तांकां राग सोम्या, तांकां सांबाळ सोम्या, पिडेस्तांक गूण कर सोम्या, कश्ट तेजे कश्ट हळ कर सोम्या. आमच्या मदें सबार जाण आसात, कश्टांत दुखांत आसात. आवय सरलें दूख आसा, थोड्यांक बापूय सरलें दूख आसा, थोड्यांक बापायच्या बेबदेवणाचें दूख आसा, ह्या आवयच्या बेफारवाचें दूख आसा. थोड्या आवय बापूय काजरी जोडी मेकळी जाल्यात आनी भुरग्यांक विशेश दूख तांणी दिलां. थोड्यांक भुरग्यांनी सांडून घालां, कश्टान आसात. सोम्या जेसू तांची बिरमत पाव, आमच्या पैकी हर एकल्या कश्टातल्यांची बिरमत पाव सोम्या. आमी तुजें बाळ जावन आसा, तुजें बाळ सोम्या, हांव तुजें बाळ. हें गीत आमी गावया. हांव तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ, तुझे बाळ, हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी, हरे दीस हरे घडी गूण करची सकत भोगता. तुझे बाळ, हांव तुझे बाळ सोम्या. वर्तन म्हणया तुजें बाळ, तुझे बाळ, हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ, हांव तुझे बाळ सोम्या. हरे दीस हरे घडी गूण करची सकत भोगता. तुझे बाळ, हांव तुझे बाळ सोम्या. त्या सकट लोकां खातीर आमी मागया आनी आमी म्हणया सोम्या तांकां राग सोम्या म्हणून आमी मागया. राग तांकां सोम्या, राग तांकां सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून तांकां राग सोम्या. राग म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. राग तांकां सोम्या, राग म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी, हरे दीस हरे घडी तू मोजे संगी रावून. राग म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. हात वयर जावन मागया, माणिपुरा खातीर मागया. म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. राग तांकां, राग म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. हरे दीस हरे घडी तू मोजे संगी रावून. राग म्हाका, तो राग म्हाका सोम्या. मोगाच्या नांव जेजू लागीं आमी मागया तांकां गूण कर म्हण. युक्रेनांत पिडेस्तांक गूण कर म्हण, रशियांत आसल्या पिडेस्तांक गूण कर म्हण, आफ्रिकांत जायत्या जाग्यार झूज चलता थंयसर गूण कर म्हण. आमच्याच भारत देशांत कितलेशे जाण दुर्बळे आसात, खावंक जेवंक सयत तांकां ना, व्हड कश्ट संकश्टांत आसात. आवर विशेश रितीन येवन थोडे कडेन इतलें आवर आयलां तांच्या घरांत वरवीं ना आसली, वरवीं सगळीं भिजोन फाट जाल्या, दानी सयत भिजोन फाट जाला, उजो करून तांकां जायना. जेजू तांकां गूण कर, तांकां बरें कर म्हण आमी मागया. गूण कर तांकां सोम्या, गूण कर तांकां सोम्या, गूण कर तांकां. गूण तूं कर, तूं गूण कर सोम्या. गूण तूं कर, गूण कर सोम्या. हर एक दीस हर एक हरे दीस हरे घडी गूण तूं कर म्हाका सोम्या. गूण कर, तूं गूण कर सोम्या. गूण कर, गूण कर सोम्या. गूण कर, म्हाका गूण कर सोम्या. हरे दीस हरे घडी तुजे सावळेंत रावून. गूण कर, तूं गूण कर सोम्या. मोगाच्या नांव आमी मागया. आयचे राजकीय बरें ना, सगळ्या संवसारांत हर एक तराचो भेदभाव आसा, झगडीं आसा, झुजां आसात. आमच्या सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या आमकां सुटका दी ह्या स्वार्थाच्या ह्या राजकीयतांत.
ह्या स्वार्थाच्या लोकांतावन खोट्या लोकांतावन दुश्ट लोकांतावन स्वार्थी लोकांतावन पयशे खर्चा खातीर तेय करूंक तयार आमचो जागो सयत लोटतात आमकां घरा वचूंक एक वाट सयत दिनात एक रस्तो दिनात कुटुंबा भितरच आवय बापायची मालगाड्यांची आस्त एकलोच भाव एकलोच पूत भितर घालता हेरांचे लोटता भावा भयणीक कांयच दिना कांयच जागो दिना भांगार दिरवें ताकाच जाय म्हूण आशेता जायते जाण दादले आसात कुटुंबाची सगळी आस्पदीत केवळ तांच्या पियेण्या खातीर कसून आसा हेरांक कांयच दिना थोडे भुरगे आसात काम करूंक तयार नात आळसायेन भरल्यात आवय बापायचे लोटतात भाव भयणीचे लोटतात तांकां एकल्याक जायचें केवळ सोरो पिवन ह्या बेबद्यापणान ह्या जुगारी खेळ ह्या इंटरनेटाचेर कितें कितें खेळोन असले सगळे दुडू देसवाड करतात समिया जेजू आमकां असल्यांत हांव सुटका दी समिया जेजू देंवसाराच्या ह्या बंदडेंत हांव सांकळींतल्या जाळांतले आमकां सुटका दी समिया आमकां सुटका दी म्हण आमी मागया सुटका दी तो सुटका दी सोम्या सुटका दी आमकां सुटका दी सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन सुटका दी आमकां सुटका दी सोम्या सुटका दी का सुटका दी सोम्या सुटका दी आमकां सुटका दी सोम्या हरे दीस हरे घडी तूं म्हजे संगी रावन सुटका दी म्हाका सुटका दी सोम्या समिया लागीं आमी मागया वाड दाखय समिया जायतीं भुरगीं तांचें शिकप मुंदर सुंग आशेतात PUC जाल्यार आतां ग्रॅज्युएशन कसलें करचें मॅनेजमेंट करचें गी कॉमर्स शिकचें गी CA जावचें गी इंजिनियरींग करचें गी दाक्तेर जावचें गी नर्स जावचें गी कितें करचें म्हणून ती चिंतून आसा समिया तांकां वाड दाखय आमच्या कुटुंबांत वाड दाखय थोडीं जाणां घोव बायलां झगडटात तांकां वाड दाखय समिया तांणी सक्रामेंत सांगाता दवर देवान जोडिल्लें तांणी मोडिनाय कुटुंबांतान पयस केल्ल्यां वाड दाखय समिया कुटुंबाक पाटी वाड दाखय ही गजमतां सोडून गेलीं आसा तांकां पाटी वाड दाखय समिया वेचीक पूत आसा खोट्या वाटेन काळोखाच्या वाटेन अंधकारांत बेविस्वासपणांत आनी पातकान नालिसायन जिवन आसा समिया जेसू तांकां पाटी वाड दाखय तुज्या गोपान पवित्र सभेत वाड दाखय समिया जायते जाण हेर धर्माचे भाव भयणी आसात तांकां वाड दाखय समिया तुजें थंय तूं जावन आसाय खरी वाट तूं जावन आसाय खरें जिवीत तूं जावन आसाय वय सासणाचें जिवीत खरें सत तुजें थंय तांकां वाड दाखय समिया वाड सुकलेल्या हर एकल्याक वाड दाखय म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता वाड दाखय समिया वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या हरे दीस हरे घडी तो म्हजे संगी रावन वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या हरे दीस हरे घडी तो म्हजे संगी रावन वाड दाखय तो वाड दाखय सोम्या हालेलुया 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 दयकन बसात म्हाका न्हू समिया लागीं मागोवंक आमकां कितली दादोस काय बघता
कित्याक सगळ्या संवसारार जायतीं जाणां कश्ट जातात न्हयच युक्रेनांत न्हयच मणिपुरांत न्हयच आमचेच मदें कितलीं जाणां कश्टन आसात तांचे कश्ट आमचे कर्ण घेवन सोमी आला की आमी परतून मागतना मागच्यान आमच्या दोळ्यांनी दुखां वळतात आमचें काळीज दुखेस्त जाता पूण दुखेस्त काळजाच्यांक सोमी बुजयता पापसल्ल्या काळजाच्यांक हांव बुजयतां आनी ताचे घाय हांव गूण करतां म्हणटा सोमी किर्तन 140:7 तिसरी वळ Psalm 147:3 दुखेस्त काळजाचें न्हू सोमी तुमकां बुजोवंक आशेता तुमकां गूण करूंक आशेता कित्याक म्हाका न्हू देव म्हाका तुका बुजोवंक गूण करूंक आशेता जो हांवच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 10व्या वडीर सोमी जेजू म्हणटा John chapter 10:10 हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून भरोन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान देव आशेता कितें तुज्या जिवितांत भरोन वमतोच्या मापान जिवीत आसा जंय म्हणून भरोन वमतोच्या मापान जिवीत म्हळ्यार कितें आमी ताका इंग्लीशीन म्हणटा दोज हू एक्सपिरियन्स होलिस्टीक गूड हेल्थ होलिस्टीक म्हळ्यार WHOLISTIC होलिस्टीक म्हळ्यार संपूर्ण परिपूर्ण बरी भलायकी कोण आतां मोगाच्यान आमी संपूर्ण परिपूर्ण बरी भलायकी आमी पळयता ह्या विशयान नियाळ करीचे जाल्यार तुमी तुमकांच एक सवाल विचारचो कोण तुमकां पसंद जाता कसलो व्यक्ती तुमकां पसंद जाता जर तर हांव तुमकां विचारल्यार केदाळे रोडोन आसचो व्यक्ती पसंद जाता की केदाळे हांसून हांसून आसचो व्यक्ती तुमकां पसंद जाता सांगा बळे हांसून हांसून आसचो व्यक्ती न्ही गी धैर्यादीक व्यक्ती बरो जाता की कामसो भिवकुरो तुमकां बरो लागता धैर्यादीक तशेंच मोगाचें न्हू बरें करून शिकून परिक्षेनी पास जाल्लो व्यक्ती बरो जाता की शिकनासतना दाड्डो फेल जावचो व्यक्ती बरो जाता शिकलेलो वेळार कठीण परिश्रम करचो आनी वेळार पास जावन बरो फुडार आसा केल्लो वय मू हां बरी भलायकी जोडचें म्हळ्यार केवल मोगाच्यान कुडीची बरी भलायकी आसल्यार मावना कोणा ती कठीण परिश्रम आमी पळयता कोणा ती बरी माऊली पळयता कोणा ती एक जिवितांत एक उद्देश आसा शेवट आसा कोणाच्या जिवितांत देवाचेर पातयेणी आसा विस्वास आसा कोण ताच्या जिवितांत तिरासण आसा ताच्या जिवितांत केदाळे बरें कामां करनासता ताका आमी म्हणटा एक आंतरीक बरी भलायकी आशिल्लो व्यक्ती पूण समाजांत आमी पळयता फुडकोर काळजाच्यांक इंग्लिशान म्हणटात पीपल ऑफ ब्रोकन हार्ट आमच्या गांवांत आमी फुडकोर काळजाचे म्हूण कोणाक आपयना जाल्यार फुडकोर काळजाचे आसात आज जाणा जाया ब्रोकन हार्ट्स कोणाक आमी म्हणटा फुटलेल्या काळजाचे वा आंतरीक बरी भलायकी नासलेले जर तर कोणाक क्रोध येता उलयल्ल्या उतराक क्रोध येता थोड्यांक हांवें विचारचें तूं कसो आसाय म्हणून बरी भलायकी आशिल्लो मनीस म्हळ्यार आंतरीक बरी भलायकी आशिल्लो मनीस कितें म्हणटा हांव बरो आसा फादर तुमी कशें आसात म्हणटा न्ही गे एक हांसो दिता म्हाका खुशी जाता आनी थोड्यांक विचारल्यार तूं कसो आसा म्हळ्यार तुका कितें गो हांवें ताका विचारल्यार तूं जेवलाय गी काले वाडताय गी म्हळ्यार थोड्यांक तें राग क्रोध नियंत्रण नासतना भायर पडटा आनी थोडी जाणां केदाळां पळयल्यार तांचें तोंड बावुल्लेंच हय बावुल्लेंच भारी खंत भारी बेजार आय आनी थोड्यांच्या मोतीर केदो व्हडलें वजें म्हणना सगळो संवसार तांच्या माथ्यार आसा म्हणल्या बरी केदो व्हडलें वजें वयता म्हणल्या बरी करतात डिप्रेस्ड सॅड खंतिश्ट केदाळे रडचें केदाळे पुरपुरचें केदाळे हेरांची झडती करची केदाळे खोबरो उलोवच्यो केदाळे आपणा इतल्या वायट करणी करत रावची जावं पुरो तें मास्टरबेशन हांसचो मैतना ह्या नाका जाल्लें फॉर्नोग्राफी वळोनत रावचें आनी स्त्रियांचेर वायट दिश्ट घालची दादल्यांचेर वायट दिश्ट घालून आसची केदाळे भितरल्या भितरच खरगोवचें भायल्यान उलय नाचोवचें जीवघात करची आशा ह्या जीवघात करचे तसलो स्वभाव बेबदेपण पियोवचें मातनी नाक बंद पियोवचें फोडचें तें हांगासर पियेल्या उपरांत गाळी शिराप दिवचें कुटुंब सारकें सांबाळिना जावचें घोवा कडेन बरो संबंद दवरनास रावचें ह्या बायले कडेन बरो संबंद दवरनास रावचें भुरग्यां कडेन सारकें उलयनास रावचें केदाळां पळयल्यार मोबायलाचेर आसचें केदाळां टी व्ही पळोवन गमातां करनात मजा मारची मात्र शिवाय हेरां खातीर सेवा म्हणली करिनास रावची हेरां खातीर कांयच बरें करचें ना आपणा खातीरच जियोवचें असल्या व्यक्तींक मोगाचें ना आमी म्हणटा असल्या व्यक्तींक आमी म्हणटा आंतरीक बरी भलायकी नातलो मनीस म्हणजे आंतरीक रितीन पिडेस्त इंटर्नली ही इज अ ब्रोकन पर्सन जर तर हांगासर हो ग्लास आसा हो ग्लास सकला पडल्या काल जाता पुडटा गी पळयचे गी उदक पियोन उपरांत घालता नाजाल्यार म्हाका उदक ना पियोंक पियोन आतां सगळा घाल्या काल जाता फुटता
फुटल्या उपरांत हांव ताजेर वयर सरल्यार काय जाता यो बा म्हजो पांय हां म्हजो पांय पापसाता म्हजो पांय कुडके जाता त्याच रितीन मोगाचें न्हू थोड्यांचें काळीज पापसालां फुटलां गायेलां फुटलां कशें फुटलां कशें गायलां कशें पापसालां कशें मोगाचें न्हू ग्लास असो कुडको आमी म्हणटा बशी असो कुडको ग्लास असो कुडको आमचे पांय या हात कट करता फुटयता पापशिता त्याच रितीन तुमी कोणा सांगाता रावतात तांचें काळीज फुटलां जाल्यार आमचो संबंद काळजांत आसता कुडींत न्ही वेतना कोणाक इल्लें अशें मान सरल्यार इल्लें दुखल्यार तें ती दूख वेता इल्ल्या दिसांनी पूण वायट उतरां उलयल्यार तो जाल्लो घाई काळजा जाल्लो घाई वेगीन गूण जायना आनी विशेश जावन भुरगीं ल्हान आसतना तांचें काळीज भोव नेणटें भोव सादें आसता भोव नाजूक आसता त्या वेळार उलयल्लीं उतरां आवयन या बापायन वडिलांनी उलयल्लीं उतरां ह्या वडिलांची जिणी तांचें काळीज फुडकोर करूंक ह्या अपुरब्याचें करूंक तें कारण जाता जर तर ल्हान भुरग्यांक ल्हानतान व्हड जाता आसतना बरी आवय बापूय मेळोना तांकां कितें मेळोना तांकां 4 संगती मेळोनात म्हणचें हांवें घेताळे ते 4 संगती कितें जावन आसात इंग्लिशांत हांवें म्हणचें 4 A's तुमचे पैकी थोड्या जाणांक इंग्लीश आयल्या सुलाब ए दुसऱ्यांक हांव समजयतां 4 A's अफेक्शन अटेन्शन अफर्मेशन आनी अप्रिशिएशन 4 A's म्हज्या उपरांत सांगीत गी सकट सांगा अफेक्शन अटेन्शन अफर्मेशन अप्रिशिएशन ह्यो 4 संगती आणखी जायत्यो संगती आसात मोगाच्यान आमकां मुळाव्यो संगती हर एका दादल्याक स्त्रियेक हर एका मनशाक बरें काळीज आसच्या खातीर म्हाका तुका बरें काळीज आसा जाय माजराचें पेट्यांचें मनजातीचें काळीज आसल्यार पावना कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी म्हाका गेल्या त्या हप्त्यांत हांगा युवा जाणांची रेतीर आसली तांच्या पैकी एका तरणाट्यान चेडवानच म्हाका एक सवाल केले फादर LGBT म्हळ्यार आसात तांकां तुमी कित्याक द्वेशितात म्हणून LGBT म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां कोण 3ऱ्या वर्गाचे तुमकां गोत्ता थोडीं तकली आलोवंक तयार नात गुंतनातल्या बरी करचें थोड्यांनी बारी बुद्धवंत 3ऱ्या वर्गाचे गोत्ता गी आतां थोडीं हांसतात 3ऱ्या वर्गाचे ले गे एल म्हळ्यार ले लेस्बियन एल म्हळ्यार लेस्बियन जी म्हळ्यार गे आनी बी म्हळ्यार बायसेक्शुअल टी म्हळ्यार ट्रान्सजेंडर लेस्बियन म्हळ्यार स्त्रिया सांगाता संबंध दवरचो गे म्हळ्यार दादल्यांनी दादल्या सांगाता संबंध दवरचो बी म्हळ्यार बायसेक्शुअल्स म्हळ्यार दोनी रितीन जिवंक पळोवचें आनी ट्रान्सजेंडर म्हळ्यार तुमकां गोत आसा दादलोय न्ही स्त्री न्ही म्हणून आनी थोडी जाणां आसा दादलो आसली स्त्री जावंक पळयता ह्या दिसांनी कोणाकी सांगूंक जायना अशें पळोवन तो चेडो गी म्हणून कित्याक आजकाल ऑपरेशन करन दादलो आसलो चेडवां बरी आसता दादलो आसलो चेडवां बरी जाता चेडो आसले दादल्या बरी जाता असली परिस्थिती आयच्या संवसारार आसा देखून ही तरणाटीं विचारतात हे सवाल तुमकां तुमच्या कुटुंबांत विचारतली कित्याक तांचो द्वेश करताय हांवें तांकां म्हळें कोणें म्हळें आमी द्वेश करता आमी द्वेश करिना आमी द्वेश करिना बगर तांचो आमी मोग करता 3ऱ्या वर्गाच्या लोकांचो मोग करता तशेंच काळीज फुटिल्ल्या लोकांचो मोग करता LGBT म्हळ्यार तांचें काळीज फुटलां देखून LGBT जाल्यान मन जात घेताले LGBT जाता की पळयलां गे म्हाका जेन्ना खंयचोय घोडो पाडो आनी जालें गाडाव पेटो माजर तांणी 3ऱ्या वर्गाचें जाल्लें पळयलां कोणी पळयलां सांगा हात वयर करा सांगा जालां पळयलां जावना मनीस कित्याक जाता मनीस जर तर ल्हान आसतना आवय बापायन तांकां अफेक्शन मेळोना मोग मेळोना एक भुरगें म्हणटा फादर आवय बापूय सदांनी झगडटा सगळी रात झगडटा म्हजो मांडो किरी जावन पुरो जावन गेलें व्हड जाल्या उपरांत म्हाका खाजर जावंकच मन ना म्हाका दादलोय म्हाका चेडोय नाका चेडूय नाका कोणी नाका म्हळ्यार तूं वाडटा आसतना लैंगीक सगळें तुजें तें वाडटा तुवें नाका म्हळ्यार मोतींत आनी काळजांत तूं बापसालाय तुजी कूड वाडल्या देखून मागीर तूं तुजे इतल्या वायट करणी करताय नाका जाल्यार पसलें पळयताय ह्या उपरांत अत्याचार करताय पळया वाडटना तुवें लेस्बियन जावन नजो या गे जावन नजो या दादलो आसलो चेडू जावन आशें नजो चेडू आसले चेडो जावंक आशें नजो देवान दिल्लें स्विकार करी जाय
तूं इल्लो सावळो आसल्यार स्विकार करचें हांव हे सावळो देवान म्हाका रचला तशेंच हांवें जियेचें या हांव गोरो आसल्यार गोरो जावंक पळोवचें पूण आयची मनशांक घालून करता गोरे आसले काळे जावंक पळोवचें सावळे जावंक पळोवचें सावळे आसले न्ही गोरे जावंक पळोवचें आनी युरोपाचें न्ही इंडियाच्या लोकां बरी जावंक पळोवचें इंडियाचें न्ही गोऱ्यां बरी जावंक पळोवचें अशें मोगाचें न्हू शांती समाधान ना कित्याक ना तांकां मोग मेळोना ल्हान आसतना आवय बापायन तांकां सांगूना तूं सोबीतच तूं म्हजो पूत म्हजें बाळ म्हजें भांगार तुज्या खातीर म्हजो जीव जाल्यार दिता बापूय पियोन बेबदो ताका कांय पडोन वचना ताजो सोरोच ताका पडोन गेला या ताका बिझनेसच पडोन गेला ताका या टिचींग काम संवसारार महान व्हडलो व्यक्ती तो राजकीय फुडारी जावन सगळ्या संवसारार भोंवता उरिगे उपकारी मनिगे मारी घरांत मोग दिवना बायले मोग दिना भुरग्यां मोग दिना आवय केदाळा मोबायलाचेर आसता इंटरनेटाचेर आसता केदाळा SMS धाडचे घेवचे भुरग्यां वेळ दिना भुरगें रुमान बसता भुरग्याक टॅब दिवचें मोबायल दिवचें TV दिवचें पयशे दिवचे पुरो दिताय तुका गोत्त ना तें भुरगें दार बंद करून कालें पळयता कित्याक आवयचो मोग ना अटेन्शन गमन दुसरें ये अटेन्शन भुरग्यांक अटेन्शन जाय देखून पळय दिसाक भुरगीं बरीं न्हितात कित्याक सगळीं आमी आसा तशें निशेन वेता उलयता तांकां आवाज आयकता रात आयल्यान बॅ 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 म्हणून रडटात बेगी कित्याक रडटात तुमी न्हिदा नाकात उठा हांव हांगा आसा जीव आसा म्हणून भुरग्यां सांगता गमन दिजय भुरग्यांक जर तर ल्हान आसतना गमन मेळोना व्हड जाल्या उपरांत गमन मेळच्या खातीर जस्ट टू ड्रॉ अटेन्शन थोडीं सोरतात थोडीं फटी मारतात थोडीं नाका जाल्लीं कामां करतात जैला वतात पुलीस स्टेशनां वतात आनी कितें अत्याचार करतात कशें म्हणी कर नांव करच्या खातीर पळया आजकाल थोडीं विणगी जातात विणगे विडियोज करून इंटरनेटार घालतात तशें म्हणी आवय बापूय येवन पळोवन दी आपणाक म्हणून आवय बापूय बिजी पयशे करच्यान भुरगें एकच एक पूत एक दू पूण आवय बापायक वेळ ना ते एका पुताक भुरग्याक वेळ दिवं केवल तुवें वेळ दिजे त्या भुरग्याक 1 वर्सां सावन 5 वर्सां पर्यंत विशेश तरान गमन दिजे त्या भुरग्याक तुवें तिसरें जावन आसा अफर्मेशन ल्हान आसतना त्या भुरग्याक अफर्मेशन दृढीकरण आमी क्रिस्माच्या सक्रामेंतान म्हणटा दृढीकरण असो सक्रामेंत सकट सांगा दृढीकरण असो आमकां सगळ्यांक दृढीकरण जायचें कळ्ळें दृढीकरण तूं कोण हांव देवाचो भुरगो तूं कोण आमच्या कुटुंबांत हां ह्या सोजा गेल्या कुटुंबांत आमच्या ह्या फ्रेंडांस गेल्या कुटुंबांत ह्या डिकोना गेल्या कुटुंबांत बरे याजक आसात बरे मनीस आसात नांवाडीक आसात तुवें बरो जायचें सतासो जायचें प्रामाणीक जायचें फोटी म्हणलें उलोवन वचो तुवें मेल्यार व्हडणी फोटी मात उलयनाका सत सोडी नाका देवा सोडी नाका तूं क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ता सडी नाका तुजो कोंत तुजें कोंत सडी नाका तूं शिकना जाल्यार व्हडणी कोंत सडी नाका आवय बापूय म्हणटात गी दृढीकरण आसा गी ना पुता आयताराची मिस आवसाना जाल्यार व्हडणी इस्कॉलान मात फर्स्ट क्लास येची देखून थोडी आमची भुरगीं MBBS जाल्यात धाकटेर जाल्यात काज जाल्या उपरांत काजर समा उरना बायले पळोवंक वतना बायले समोग करूंक वतना बायले खोटयतात बायले मारतात आस्पत्रेंत वचून सर्जरी करून लाखांनी जोडटात पूण घरांत कुटुंबांत जियोंक कळना इंजिनियर जाल्यात करोडांनी जोडटात काजर जावंक मात्र आयकनात लिव इन रिलेशनशिपांत आसात अफर्मेशन ना दृढीकरण तूं कोण तें जर तर म्हणून मेळना आमकां आमचें जीवन तूं कोण देवाचो भुरगो देवातून आयिल्लो देवा लागीं फाटी वचोंगा अल्लिरुवद नम्म मने इल्लिरुवद सुम्मने तें शाश्वत हें क्षणीक हें दृढीकरण आनी अकरेचें अप्रिशिएशन मोगाच्यान आमकां सगळ्यांक कितें जाय जाय प्रशंसा जाय जाय कितें प्रशंसा तूं बरो तूं सोबीत आसल्या तसोच सोबीत आतां आमी म्हळें न्ही येसू है कैसा कुंभार भैया येसू है कैसा कुंभार जावंक पुरो तुज्या माथ्यार चड केस आसात ह्या म्हज्या बरी इल्ले उणें आसात ह्या थोड्यांक संपूर्ण तरान खड्डो ह्या तुका कॅन्सर पिडा आयली ह्या तुका जिरवण्याचे समस्या आसात ह्या तुका रगत इल्लें उणें आसा ह्या तुका जिरवण्याचे समस्ये फायल्स आसा ह्या PCOD आसा कितेंय आसूं दी तुवें स्विकार करचें कित्याक तूं देवाचो भुरगो देवान कशें रचलां तुवें स्विकार करचें केदाळा हांसून हांसून आसचें दॅट इज कॉल्ड अप्रिशिएशन जर तर मोगाच्यान आमच्या आवय बापायन तें मेळोना जाल्यार जेजू आमकां दिवंक आशें येता पवित्र पुस्तक दिवंक आशें येता तुज्या आवय बापायन तुजो मोग करूं जाल्यार सरेस्पर देव कितें म्हणटा एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत जाल्यार हांव तुका सांडचो ना इजाया प्रवादीचो बूक 9:15 बी बोल हें देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवरचें आवय बापायन तो मोग मेळोना तुका जेजू तुजो मोग करता तुज्या पापसाल्या काळजां असो जायनाका तुजें काळीज तुजें गूण करून घे सुम्याती तुजें नांव हांवें ताळव्या हाताचेर कांता येयलां तूं म्हजो तुज्या घोवान तुका
तिरस्कार केलें जावंक पुरो, तुज्या बायलेन तिरस्कार केलें जावंक पुरो, थोड्या भुरग्यांनी तिरस्कार केलें जावंक पुरो, या तुका कोणें अवमर्याद केली जावंक पुरो, लज केली जावंक पुरो. मणिपुरांत पळया त्या स्त्रियांक, पापाच्या स्त्रियांक विणगेकान भोंवडयलें, कितली लज अवमर्याद बगली कोणा. पूण पळया हांवें जायते थंय जावन खबर म्हणलें, आमचे पाद्राप सिस्टर आसात ती म्हणटात की देवा खातीर म्हाका लज बगूंक मेळटली, पूण सोम्यान ताच्या आमलेक रक्तान म्हाका ताणें सुरक्षीत वस्त्रांत दिवन म्हजी मान आनी मर्याद राखली म्हणटा. थाळये पेटोवन देवा करगांनी उपरांत दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तसो अनुभव जायची. ह्या संवसाराची लज कांय न्ही. देवा मुखार मोगाच्यान आमी लजे पडोन वचो, मनसुगीचें वस्त्र आमी होगडावन वचो. देव आमकां म्हणटा शाश्वत मोगान हांव तुजो मोग करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 बोर्ड, जेरमाया चॅप्टर 31:3, शाश्वत मोगान हांव तुजो मोग करता. आय लव यू विथ एन एवरलास्टिंग लव. आमची भुरगीं म्हळ्यार मोगार पडटात, सोडटात, परतून मोगार पडटात आनी तांचे काळजां पापसातात. कित्याक देवाच्या मोगान ती बरोना. देवाच्या मोगान भरल्या उपरांत मोगाच्यान कोणूच आमचे काळीज पापसूंक सोडिना, सकाना. जर तर देवाच्या मोगान आमी बदल्या आमचे काळीज कोणूच पापसूंक शकना. पर्वत फळून वयती, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुमकां सांडचो ना. इजाया प्रवादीचो बूक 50:4 बोर्ड, आयजाया चॅप्टर 54:10. मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंताचेर दीस केल्या. जेजू म्हाका तुका आंतरीक बरी भलायकी दिवंक आशेता. तुजें काळीज पापसा लागी, तुजें तें आंतरीक बरी भलायकी नातलेली तसली लक्षणां तुजें तें आसात गी. जेजूक म्हण सोम्या म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी जेजू, म्हज्या पापसालें काळीज गूण कर जेजू. आनी जेजू तुज्या लागीं उलोवन म्हणटा भिये नाका बाळा, हांव आसां तुज्या. सांगाता ससनाच्या ससना, भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या बाळा. तूं आसाय म्हज्या पांयांत, म्हज्या गोपांत आसाय. संवसारांत कोणी तुका सांडला जावंक पुरो, कोणी तुका अवमर्याद केली जावंक पुरो, कोणी तुजी लज केली जावंक पुरो, कोणी तुज्या विशयान पाड खबरो केले जावंक पुरो, कोणाचेर तुवें पातयेनी विस्वास दवरलो ताणेंच घात केलो जावंक पुरो, लैंगीक तरान तुजो फायदो जोडलो जावंक पुरो. तूं ताचेर पातयेली, तूं ताचेर पातयेलोय, ताणें जायते पयशे तुजे लुटले जावंक पुरो. पूण तुजो देव हांव तुका सदांच मान गौरव ससनाच्या ससना दिवंक हांव तयार आसां. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. भिये नाका म्हज्या बाळ, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. मुखार तूं धरून म्हजो हात दिता तुका हांव मोसो सांगा. मुखार तूं धरून म्हजो हात दिता तुका हांव मोसो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत. तुका दिसताना कोण तुका भोगताना, म्हाका दिसताना कोण तुका भोगताना. एक सुरोस कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस संसोना. हांव केदीस संसोना.
Kedi susan sona How kedi susan sona Piraka Mochabara Asai tu mocha ayantara Biyenaka Mochabara Asai tu mocha ayantara स्वामीचे आशीर्वाद जोडच्या खातीर येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया स्वामीचे बेसांव आमी घेवया जेजू ह्या घडये आमच्या कपसल्लें काळीज बरें करनासा वय रडा नाका बाळा रडा नाका बाये नायन गांवच्या विधव स्त्रियेक बुजयलो जेजू तुका बुजोवन आसा तुजीं दुखां पुसून काडनासा भिये नाका हांगासर कोणी मागोन आसात परगांवांत आसा तिचो पूत यादू थंयसर त्या भुरग्याक शिकपाक समस्या जावन आसात कसले समस्या थंयसर जाल्यात पूण जेजू म्हणटा तूं भियेताय कावजेताय कित्याक तुज्या पुताक तुज्या दुवेक हांव राखता आनी सांबाळटा ताच्या शिकपाक कसलीच अडखळ जायना परगांवांत आसा पूत यादू थंयसर काम मेळोना ताका आनी जायते पयशांचो खर्च आसा तूं भिये नाका वेळार जेजू तुज्या पुताक दुवेक काम मेळा अशें करता कोणें IELTS एग्जाम बरयल्या पूण परिक्षेंत फेल जाल्यान परतून बरी जेकी नाका म्हण चिंतून आसा जेजू म्हणटा मुखार तूं सर जेजू वाट दाखयता तूं परिक्षा बरी दुसरे फावटी तूं पास जाताय तुजो फुडार नंदर हांव करता भिये नाका म्हज्या पुताक म्हज्या धुवे कोणाक विशयी कॅन्सर पिडेस्त आसा तांकां सद्या पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश सावन भरवोसो संताना पातेनी सुकून सलवोनी येताना केदी सुसंसोना हांव केदी सुसंसोना भिये नाका बाळा केदी सुसंसोना हांव केदी सुसंसोना भिये नाका मोच्या बळा आसाय तूं मोच्या पायांतळा भिये नाका मोच्या बळा आसाय तूं मोच्या पायांतळा आसाय तूं देवाच्या पांयां दळा भिये नाका कोणी हांगासर बरी सैरीक जावचे खातीर मागोवन आसा जिविताची सांगातीण मेळाचो म्हणून तुका जिविताची सांगातीण बेगीन मेळटली जेजू तुजो सांगातीण म्हणून जेजूक आरावन दर पटलोवन दर मरियमायेक पटलोवन दर आनी देव तुज्या काळजाच्या अत्रेकाचेर आशिर्वाद घालून देव तुका फोव करता सैरिके खातीर मागोवन आसात पुताक या दुवेक आपणाकच बऱ्यांतलो बरो सांगाती बऱ्यांतले बरी सांगातीन देव तुका बेगीनच फोव करतलो भावार्थान पातये भुरग्याच्या देण्या खातीर कोणी हांगासर मागोवन आसात 15 जाणां हांव परत तांचेच खातीर ह्या पुता खातीर सुने खातीर दुवे खातीर देव तें तुका फोव करनासा जें कितें तुवें मागलां तुका मेळ्ळांच म्हूण सतमान आनी तें तुका मेळटलेंच भुरगो सारको शिकना कितें की ताका अपनॉर्मॅलिटी आसा कितें की पळय ताका शिकपाक अडखळ आसा तूं मागोन आसतना तो भुरगो आनी मुखार बऱ्या तरान तो शिकतलो पास जातलो आनी देवाक अर्घ आनी उकळाप दिवंक भोंवतलो कोणी हांगासर मागोन आसा आपणाचो भुरगो की याचक जायची म्हणून तुजें मागणें भयणी देवान आयकलां तुजो भुरगो खंडीत जावन तो याचक जातलो दोनी हात वयर करून थाळयो पेटोवन आमी देवाक अर्घ आनी उकळाप दिया अर्घ तुका होगळाप तुका आमचें मागणें आयकल्ल्या पासून तुका अर्घ बापा आमी जें कितें मागोन आसा तें सगळें तूं दिवन आसाय देखून आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता हालेलुया होजान्ना प्रेज द लॉर्ड येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सष्टांग नामान करुया पोविल्या त्या रूपा बोगला नव्यो
riti odhaya Selvon vecha ustutrisya Babatachi bodhiya Sase bapa Tase puta Asani stutiza Potvi mahima sustasasna Ekastaya rasita Tu kadogacha spirita Samasami na Sergintan tuentang kaundo dilo Sesuatan Tuhan sudah प्रार्थोया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तुवें आमकां सोडलाय आज स्थला मरीस या पुण्य क्षेत्रांत तेर कर या भो पवित्र सक्रामेंताक आमी मान करता आसतना तातूंत बसयिल्लें तूं आमकां फावो कर या संवसारांतलें जिवीत तुज्या हजरपणांत घेवन ससनाच्या महिमे पर्यंत तूं आमकां सुरक्षीत सांभाळ जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना Amen. Vithi Bhuti आयल्या सांगत आम्ही सपल्या तुझी महिमा गाताव सौम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका धीन आस्था राया सदा साच्या तू सावना सायरस्ता धनी सरपत वेदा आम्ही ओळगुण्या तारणीती बोलता आम्ही पाता कासरता बोक्साने माथा देवा ओळखात कोळतीच्या बोक्साने असला कोळ संतोष आमकां पाट दी तुझी ससार बापा आमच्या आम्ही तुका पाथेता तुझेर भरवसता मोग तुझो करता बापा बोक्साने आसला संतोष आमकां पाट दी तुझी ससार बापा आमच्या आम्ही तुका पाथेता तुझेर भरवसता मोग तुझो करता बापा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सम्या अर्गानी होगलाप तुका आब्बा बापा अर्गानी होगलाप तुका बापा अर्गानी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्गानी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या भोव मोगाचे न्हू आमी आज स्थला मारीस दर्या सुकूर जावन आसच्या मोरयेमायेच्या ह्या पुण्य क्षेत्रांत ह्या एका तारवांत सांगाता मेळ्ळ्या 9 वरां थावन आमी मागण्यांत आमी आमचो वेळ करसून आसा आनी आज आमी स्मरण करता एका वर्त्या सांतिणेचो तिजें नांव जावन आसा सांतीण मार्था सांतीण मार्था विशयान तुमकां
सगळ्यां कळीत आसा ती जावन आसा भयण सांत लाजरस आनी सांतीण मोरी मागदलाची. त्या जाणांचें हें कुटुंब तांचे आवय बापूय ल्हान आसतना मरण पाविल्लीं जायजय ती तांच्या त्यागांचो उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी ताचे पैकी आज मार्थाचें फेस्त आमी करता. मार्थाचें फेस्त करता म्हणटा आसतना बेथानीच्या कुटुंबाचेंच फेस्त आमी करता. तांणी सांगाता मेळोन सोम्यान जेजूक घरांत स्वागत केलो. आज रेतेरेचो विशय मोगाचेनो तुमी उगडास केल्यार गिदियोनाक देवान सांगली उतरां सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. आमी हर एक फावटी मागणें करता आसतना याजाक आमकां हिंस उतरां म्हणटा सोमी तुजें सवें आसूं. आनी आमी याजाका म्हणटा सर्वेस्पर तुजें सवें आसूं, तुज्या आत्म्या सवें आसूं म्हूण आमी म्हणटा. आनी हाका आमकां एक आदर्श आसा, देख आसा. मार्थातय, मोरयेतय आनी लाजर आसा. सोम्या जेजूक तांच्या घरांत आनी स्वागत केलें देखून सोमी जेजू तांच्या कुटुंबांत आसलो. तांच्या कुटुंबांत जेजू बसलो, सुवार्ता ताणें परगट केली, तांच्या सांगाता जेवलो, तांच्या सांगाता मोग ताणें वांटून घेतलो आनी ती सोम्या जेजू थंय संपूर्ण तरान एकवटीच जाली. आमच्या जिवितांत सोम्या थंय एकवटान आमी जियेसय ताचे थंय तो खरी दाखवाल आमी जायचे फांटे तेन्ना आमची कुटुंबां फळां बरी जातली, आमचें वैयक्तीक जिवीत फळां बरी जातलें. सांदीण मार्ता आमा समेस्त बसत विनंती करून दी आनी तिच्या जिविताचे आदर्श घेवन आमी जेजूक आमच्या काळजांत व्हडा मोगान आमी स्वागत करून ताचे एकवटान जियेवया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपून आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत, कुटुंबाच्या गरजां बसत. विशेश जावन मणिपुरांत शांती समाधान राज करचे खातीर, युक्रेनांत शांती समाधान राज करचे खातीर, सगळ्या संवसारांत आनी विशेश जावन उडपी ती गालाटो करूंक प्रयत्न करनासात. उडपी ती शांती समाधान रास करचे खातीर भक्तीपणी आमी मागता आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. देवाक आमच्या काळजांत कुटुंबांत जागो दिनात त्या बसत आमी सांगाता मेळोन म्हणया हांव पातकी सर्वदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन तुका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्थाक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सवें जेजूक देखून सुटसुटायेन तांची सेवा करूं आनी अशें सरकार तुज्या महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या मोगाचेनो आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग.
आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकाच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे परीक्षण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगड करता ह्याच विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतारये. देवाची ओडपकार. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचे आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्या ओडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोषा. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. ताचे दोळे रावलेले संतोष बोरी जाता. तांची मुखां मळां लजेन केदीस बावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणवारा आकांतान तो ताका निवारलो. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतेल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंहाक पर्यान उपास काडूंक मेळटा, पूण देवाची सेवा करतेल्यांक कांयच उणें जावचें ना. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादिको. सगळ्यांक उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाची खुशी करून बुकेताली आनी ताणें ताले कितली बाकी तिन्स दादोशी जातली.
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशीन आयले. तो वळू तांच्या लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळे म्हूण जाणा आसा ती कितले बागी. सर्गींचें राज तांचें. रुदान करता ती कितली बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली बागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येता ती कितली बागी. ती ददोशी जातली. दया दाखयता ती कितली बागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दोगदणी भोगता ती कितली बागी. सर्गींचें राज तांचें. म्हजे पासो तुमकां अकपान सोसूंक दोगदणी भोगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां बापाक. अर्गां बापाक. ओगलाब जेसू. ओगलाब जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाचे न्हू आज आमच्या नियाळा कितले अपुर्बेचे विशय आसा. आज सांतीन मार्ताचे फेस्त आमी करता. मार्ता विशयान तुमी आयकलां गे. कितें आयकलां. तिचो गांव खंयचो. तिचो गांव खंयचो. बेथानिया. बेथनी. सकट सांगा. बेथानी. बेथानी न्ही. बेथानी म्हणलो एक गांव आसा थंयसर. इस्रायलांत एक गांव आसा. त्या गांवाचें नांव बेथनी. आनी ह्या गांवांत एका कुटुंबांत त्या जाणां आसलीं. कितलीं जाणां. त्या कोण. मालगाडें कोण. मालगाडें मोरी. ताजे उपरांत दुसरें मार्था आनी तिसरें लाजर. हीं तेगा जाणां एका कुटुंबांत आसलीं. तीं तेगांय काजर जावना. जावंक पुरो तांचे आवय बापूय बेगीनच मरण पावलीं. पूण ग्रेस्त कुटुंब जायची तांचें. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जेजूचे शीस आनी 70 आनी 2 जाण 70 जाण जेजूचे पाटलावदार आनी जायत्यो स्त्रियो आनी जायतो 100 आनी 1000 लोक गेल्ल्या वेळारय तांकां थंयसर सत्कार करूंक जालें. म्हळ्यार खंडीत तांचे कडेन व्हडलें घर आसलें. तांचे कडेन आस्त बदीकी आसलें. आस्त बदीक सबार जाणां कडेन आसता मोगाचें न्हू. पूण सक्कडी जेजूक तांच्या घरांत स्वागत दिनात. कोणें जेजूक तांच्या घरा स्वागत दिलो. कोणें. मोरयेन दिलो. कोणें दिलो. मोरी मागदलेनान आपणाच्या घरा जेजूक आपयलें. आनी कित्याक आपयलें. कित्याक आपयलें. जेजून मोरयेत एक वर्ती करणी केली. कसली करणी केली. 7 देंवसार धांवडयले. कितले देंवसार. देंवसारां पैकी 7 देंवसार आसात. आमकां गोत आसा खंयचे ते 7 देंवसार. 7 महापातकां. 7 महापातकां. खंयची ती 7 महापातकां. गर्व, आबलेस, पटार्थपण, कामातुराय, आळसाय, मोसर आनी क्रोध. 7 देंवसार धांवडयले आनी देखून मोरी नवी जाली. रुपांतर जाली. तिका मान गौरव समाजांत मेळ्ळो. जेजूचो पाटलाव तिणें केलो आनी तिच्या लागीं आसल्या आस्त बदिकांत तिच्या लागीं आसल्या पयशांनी जेजूच्या गरजांनी जेजूच्या शिसांच्या आपोस्तलांच्या पाटलावदारांच्या गरजांनी ती पावली. देखून मोगाचें न्हू तिणें आपयत आसतना जेजू तिच्या घरा गेलो. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. मोगाच्यानो जेजू केदाळा म्हज्या तुज्या घरांत येता जेन्ना म्हजे थंय तुजे थंय असल्या 7 देंवसरांक धांवडावंक जेजूक हांव म्हाका समर्पण दितां देखून तुवें तुका समिया समर्पण दिसय म्हणा समिया म्हजे थंय असले 7 देंवसार धांवडय आनी म्हाका रुपांतर कर जेजू तुज्या घरा येता घरा जेजूक आपोवंक सुलाब जेजू येता आसतना एकलो येना कोण येता सांगाता ताजे 12 जाण आपोस्तल आनी पाटलावदार ते हे येता आसतना घरा तुमी तुमच्या भुरग्यांनी कोणाक इश्टांक आपयला कितें म्हणटा तुमी पयलें कित्याक सांगूं ना घरांत काय येना काले ना ह्या दिसांनी टोमॅटो ना टोमॅटोचें मोल 150-200 रुपया म्हणटात पियावनात कितें ना फ्रिजांत कांय पियोवंक दिवंक कांय थंड पिवण काय येना पूण मोगाचें न्हू घरांत आसली मरियेची भयण मार्था ती मोगाचें नांव पुरपुराना ती पुरपुरता गे ती पुरपुरना भारी खुशी तिका सोमी जेजू घरा आयला आपोस्तल आयल्यात इतले जाण आयल्यात वेगी ती सत्कार करता बळ्या केवल ती पुरपुरता मोरी चड आनी चड जेजू लागीं बसल्या वेळा कित्याक तिका जेजू लागीं बसोन गोत्तो ना पूण उपरांत ती शिकली जेजू सांगता बसोन जेजूची शिकवण आयकूंक ती रुपांतर जाली तिणें कितले सत्कार केलो म्हणना जेजू अशें सांग जाय पुरतें बऱ्यांतलें बरें जेवण वाडलें तिणें आनी जेजू जेवण जाल्या उपरांत म्हणालो बारी बरें रुचीक जेवण वाव कितलें बरें आसलें म्हणटना मारताक बारी खुशी जाली तुमच्या घरा कोणी येवन जेवण जाल्या उपरांत पाद्र्याक म्हणत जाल्यार बारी बरें रांदतात म्हळ्यार तुमकां खुशी जाता की ना तिका बारी खुशी जाली मातनी जेजूची शिकवण आयकून ती रुपांतर जाली मोगाच्यान आमी रेतेरेक आयल्यार पावना देवाचें उतर आयकून आमी सवकास रुपांतर जायचीं कशें ती रुपांतर जाली मोगाच्यान आमी जाणा जाता आनी उपरांत आसलो ताचो भाव लाजर मोगाच्यान जायते जाणां घरा आयिल्ल्या तक्षण कितें जाता घरांत तांकां हात धुवंक उदक जायचे पांय धुवंक उदक जायचे थोड्यांक न्हावंक जायचे थोड्यांक बाथरुमाक वचोंक जाय जायत्यो संगती आसात एडमिनिस्ट्रेशन आसा मेल विचारण पळोवंक आसा हें सगळें कोणें पळयलें लाजरान पळयलें आनी लाजरान पळयलें मातनी थंयसर असलें सगळीं कामां करतना जेजूची उतरां ताच्या शिसांची उतरां सुवार्थ आयकच आसतना तोय बदल्लो आनी ताचे थंय मोगाचें 7 देंवसार न्ही जाल्यार दुसरीं पातकां आसलीं देखून जावंक पुरो तो पिडेन पडलो आनी मरण पावलो तो मेल्यार 4थ्या दिसा जेजून ताका जिवंत उठयलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी आमच्या पातकांत मेल्यार जेजू म्हाका तुका रेतेरेद्वारे असल्या पुण्या क्षेत्राक येता आसतना तो आमकां जिवंत उठयता तळये पेटोवन देवा घरकान ह्यो क्लाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितले जण मोगाचें पातकांत मरण पावले रेतेरेद्वारे जिवंत उठल्यात देखून मोगाचें फादर बॅप्टिस्ट मिनेजे हांगासर इतली वावंट मिनात काण तरी हांगासर रेतेरे चलयता इतलें सुलाभ ना हांगासर वावट मिनात काडूं इतल्या लोकांक आतां दनपरां जेवण आसा मगो आतां वय बरें जेवण आहा रुचीक जेवण पळय कितलें बरें जेवण थंय तयार करता कित्याक आमी बदला जाय म्हण लाजर मारता मोरी बदल्ली आनी त्या वरवीं कितें जालें जुदें वैकी जबार जाण जेजूचो पाटलाव करूंक लागले कित्याक लाजर मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला मोरी मागदला तें असले 7 देंवसार धांवल्यात पातकांत आसली ती भयण स्त्री आजकाल कितल्या अपुर्बेन सुवार्थ प्रकट करता अपुर्बेच्या महिमेची जिवीत जियेता सबार जाणांच्या उदरगती खातीर ती कारण जाल्या मारता सगळ्यांची सरबराय करता असल्या आस्तबदीक सगळ्यां दरबड्या धांकट्या वांडटा लोक सगळो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो आनी उपरांत जेजू मेल्ल्यान तो जिवन जाल्या उपरांत तांची सुवार्थ सकड कान दिवन आयकताले कित्याक लाजर जिवी साक्ष जावन आसलो तोच मेल्लो जिवन जाला मागदलाची मोरी जिवी सांतीण जावन आसली देखून तांणी कितें केलें हांकां त्या गांयकी धरलें आनी तांच्या घरांत आसली एकली भयण तेजें नांव मार्सेला म्हणून सकट सांगा मार्सेला तुमच्या भुरग्यांक एक नांव दिये तुमी मार्सेला म्हणून पळय मार्सेला आसली तांची कामाची एक स्त्री ती काय धरलें सांगाताच तांच्या घरांत तांकां मेळ्ळो आनी एक भक्तिवंत मनीस 72 त्या पाटलावदारा पैकी एकलो ताचें नांव मॅक्सिमीन सकट म्हणा मॅक्सिमीन ताकाय धरलो तांकां सगळ्यांक एका दोणीर घालें पळय ही एक व्हडली दोण न्ही ही एक व्हडलें तारू असलें एका तारवाचेर तांकां घालें आनी थोडे तांकां गडी पार करचें म्हण त्या इस्रायलांतल्यान पयस चडचें म्हणून तांकां दर्यांत तांकां व्हेलें दर्या मदें वेताना थंयसर एक सुळी आसली सुळी म्हळ्यार सुंटारा गाळी स्टॉम थंयसर वारें वादळ येता आसतना तांणी चिंतलें हांकां आतां त्या वाऱ्या वादळांत लगाट काडचें म्हणून तांचे ताका सुंकाण म्हण आसता दोन गुणोवचें सुंकाण या ताका राडर म्हण आसता ताका डिरेक्शन दिवचें तें तांणी त्या तारवांतलें काडलें आनी ते दुसऱ्या दोणीर बसोन कोण पळय तांकां व्हरून गेल्ले ते सिपाई सैनीक आनी एका दोणीर बसोन ते फाटीं आयले ही दोण त्या वाऱ्या वादळाक तांणी लोटून सोडली दर्यांत वारें वादळ उठलें हांचे कडेन सुंकाण ना ताका गुणो जायना खंय वेता म्हण तांकां गोतू ना
ती थंयसर कश्टां सांपडली खंय वता म्हण तांकां गुर्तू ना तांणी देवाक उलो मारलो पळया तांणी देवाक उलो मारलो देवान तांकां गिदियोनाक सांगल्या बरी देवान तांकां म्हळें सर्वेस्पोर देव तुमच्या सांगात आसा तुमी भियेनाकात तांचें थारू तांणी चिंतनांतल्या बरी फ्रांसाक येवन पावले फ्रांसान थंयसर एक जागो आसा मार्सेलिनस म्हणून मार्सेलिनियस म्हळ्यार त्या जाग्यार पावली थंयसर पावल्या उपरांत ही थंयसर 5 जाणां मागण्यांत ध्यानांत तांणी वेळ करशिल्लो मागदलाची मरी तरी एका गुड्यार गेली थंयसर एका फातराच्या माट्यांत बसून त्याग उपवास कर खाण जेवणसण उपवास करून एक संन्यासी मठवासी जिणी जिवंक लागली सगळी तिचें जिवीत पूण जायतो लोक हजारांनी लोक तिचें आयकून कन्वर्ट तर जाले लाजर त्या गांवांत जायते जाणां कन्वर्ट तर केल्या उपरांत तो बिस्प जालो मॅक्सिमीन थंयसर आसल्या त्या प्रांत्य बिस्प जालो मारता तरी मागण्यांत ध्यानांत रावन जायत्या जाणांक दुर्बळ्यांक कश्टदल्यांक कुमक करून तांकां रांदून वाडून ही एक सांतिणीची जिणी जियेली सगळें कुटुंब बचाव जालें मोगाचेनो आज जर तर आमचो देव कितें करता गे म्हण विचारल्यार मोगाचेनो देवाचें उतर म्हणटा उगडापणाचो बूक 3 वसोर 20 बिबोळ रेवलेशन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आपले हांव तुज्या काळजा दारार रावन हांव बडयत आसा कोण म्हजो ताळो आयकता आनी काळजाचें दार उगडटा हांव ताचे भितर सरतलों आनी हांव ताच्या सांगाता जेवणां बसतलों जेजू मोरी मार्ता आनी लाजराच्या घरा वचून तांच्या सांगाता जेवणां बसलो समी जेजू तुज्या घरा येवंक आशें येता एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आमच्या काळजाच्या दारार समी जेजू बडयत आसा मार्ता बरी समियान जेजू तुकाय म्हज्या काळजान स्वागत कर तुजो सत्कार करूं म्हाका कुमक कर म्हाका कृपा दी पवित्र जिणी जिवन मागण्याची जिणी जिवन देवसारा सैतानाच्या सरबंदडेन ते मेकळे जावन आनी विशेश जावन म्हज्या कुटुंबान सगळ्यांची हांवें सेवा कर शेज समाजान कितें बरेंपण करूंक जाता तें सगळें कर समियान जेजू तुका म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितांत सत्कार करूंक सन्मान करूंक म्हाका फावो कर आनी तूं म्हाका सर्गींच्या जिवितांत स्वागत करतलोय थंयसर तूं म्हाका सन्मान करतलोय सत्कार करतलोय महिमेचो मुकुट दितलोय ह्याच बरवशान जियोंक म्हाका फावो कर सांतीन मार्ता आमा पासत विनाती कर आमेन तशी बापा आयल्या ओंडो आनी वायट आस पेटयता स्वीकार करती मोन परता आमकां तुका समर्पिता वावराम सो ओंडो गोवांसो कसमोटीन तयार जालो तुजे कुडीन तो बदलसो वर्णूंक मिस्तेर कुर्सासो कर आमकां तुज्या मोगाचो गोर तुज्या साकरी पिसासो कर आमकां तुज्या मोगाचो गोर तुज्या साकरी पिसासो भावा भयणीनो आमी बेटोनचे एमेसाचें बलिदान आज आमी करच्या ह्या रितीरी सांगता सांत मारता बरी आमी करच्या जिविताच्या समर्पणा सांगता सर आमच्यो गरजो आनी त्या सवाय आनी आमी दिवची ती काणिकी सर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पयसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव बापा भगेवंत मारता सो उगडास करून तुज्या महिमेच्या मानाक हो वाखणेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतेन भेटयता जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बराबर आमच्या जिणयेची सेवा तुका मानून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा
धिनवासुया वर्षे आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीधर आणि शासनाच्या देवा, आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. सर्वेस्परा श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dărbaranțo servesc potru. Săganii sonsa भरा तुझ्या ऐ बाबा. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, सर्वेच पोराची नाभी एका ताकाचे. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे. बापा तूं खरोच पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुरा जीवन आम्ही बदलता. तुझ्या येण्या सम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचे राज आमच्या मध्ये येजे. आम्हा समेस्तांनी आनी विशेश जावन मणिपुरांत हिंसा करन आसा त्या लोकांतय देवाचें राज येजे. युक्रेन आनी रशिया मदें झूज जाता ते झूज करतल्यांतय देवाचें राज येजे. सगळ्यांनी माया मोगान पवित्रपणान मोरी मारता आनी लाजारा बरी बेतनेच्या कुटुंबा बरी जियेजे. देखून आमी भक्तीपणी देवाच्या राजा खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमच्या मध्ये येवं. तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं. आमच्या पातकांचेर न्ही पवित्र सभेच्या भवार्थाची तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसमारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां कृपा दी. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. हास्त्या तोंडांत शांती समाधान आमी वांटून घेवया. पीस बी विथ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमच्या सोडणे पासत आनी ताची कूड मोडल्या रगत वरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड जेसू तुका राखोन आसा सेवचक तुका हांव लालेवन आसा. येतो सोम्या ये काळजा म्हज्या रातू सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या. जेसू तुका राखोन आसा सेवचक तुका हांव लालेवन आसा. येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या. ओंडो तो जिवितांत आयला सेवच्या तुका भक्तीपणा. तुका सेवता तो जियेतलो सस्नीक सुखा तो पावतलो. जेसू
जेसू तुका हांव राखून आसा सेंच्याक तुका हांव लारेवन आसा तू सोम्याई काळजान मोच्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान मोच्या रग सोम्या तुझे आत्मीक पिपन सस्तीक जिवीत म्हाका दिता सोडून दितो म्हाका हें रक्ता सेवन जिवीत मोचे कर तूं पावन जेसू तुका हांव राखून आसा सेंच्याक तुका हांव लारेवन आसा तूं सोम्याये काळजान मोच्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान मोच्या सोम्या मोच्या दितो कान हे सदां बोलती म्हाका सोंग दुस्मानाचे तुका सागसावून जियेंक सदां दितो सोम्या तुजो आधार प्रार्थोया भोव मोगाळ बापा ह्या यज्ञांत तुवें आमकां दिलां त्या जेजूच्या सुकुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अथीर चंचल वस्तून तावन मेकळें करून तें गरजेच्या एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी भाग्यवंत मार्थाची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासना तुज्या महिमेन भाबगी जावंकी आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो शांतीन तुमकां धाडता देवाचे येवचे आनी मागीर तुमी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मनाची वात घेवचे सेलीन डिसोजा बॉम्बे विन्सेंट लोबो बारकोरो बार्बोजा कुटाम हिरगान फ्रेडरिक रेनीता तावरो संताकट्टे रॉबर्ट बसरूरो पैट्रिक लुविस कोटा ग्रेटा विल्फ्रेड कार्डोजा मणिपाल सोफी सुवारेस कडपाडे नावनाका कल्याणपूर तशेंच ब्रिजित मेंडोन्सा शंकरपुरा आतां वेलंकणी सायबिणीचें नोवेन वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर ये बो नितळी अवकारी बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विसरून काडली देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद पोट्ट्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेका ये दुखेस्तांचे मोगाळे माये
तुझा आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बरसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर देवाची भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरजशे उपकार कर म्हूण ह्या नोवेलांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवां ह्या परी आसात कुटुंबाच्या सगळ्यांक बरी भलायकी कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक तोंडार पडिल्ले फोड गूण जावंक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक रीण फारीक जावंक शिकपांत गमान दिवंक UK वेची विजा मेळोवंक कुटुंबांत शांती आनी समाधान बिझनेस बरें जावंक कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावंक किडनी समस्यो गूण जावंक हायपर टेन्शन गूण जावंक भुरग्याचो कठीण ताप गूण जावंक खाजरी जिवितांतले समस्ये परिहार जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक केस जडचे रावंक गांठीची दूख आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक शुगर BP नॉर्मल येवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक USA सिंगापूर दुबय विजा मेळोवंक बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक बरी सैरीक मेळोवंक गोमटी दूख पेंगटाची दूख गूण जावंक बिरांत पयस वचोंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक प्रमोशन मेळोवंक फंगस इन्फेक्शन गूण जावंक गर्भकोशांतले सिस्ट गूण जावंक भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावंक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक एलर्जी कथांक गूण जावंक वायट सवयांतावन सुटका मेळोवंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक मोतीक समाधान मेळोवंक PhD शिकप बऱ्यान संपोवंक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक फावो तो बेस विंसूंक गर्भेस्त स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांचें बें पयस वचोंक कुटुंबांतली दुस्मानगाय पयस वचोंक वायट इश्टागात पयस वचोंक भुरग्यांची वाडावळ सारकी जावंक पांयाच्या शिरेंत जाल्लो गाय गूण जावंक पडकांनी पोटांतलो हुलोप गूण जावंक घर जागो फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बँक लोन फारीक जावंक परगांवांत बरें काम बरो सांबाळ मेळोवंक कॅनडा विजा मेळोवंक फिजिओथेरपिस्ट काम मेळोवंक लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक MRI स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑपरेशन जाल्लो गाय गूण जावंक पांयांत वेरिकोस वेन गूण जावंक डिप्रेशन गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक HIV टेस्ट नेगेटीव येवंक पांयाच्या ताळव्यांतलो हुलोप गूण जावंक मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कामीण काळजान पेटयल्या सैमवर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ही देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे बुजवणे
देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्यावर त्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार, ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां, जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार, ताणें सरसला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, आनी म्हजी बोट तुजे मुखार पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोवणदारा, तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची, तांची तूं बिरमत पाव. ये सोम्या आनी आदली भलायकी पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत, जो जियेताय आनी राज करताय सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट देखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवून ये. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवून ये. बेगी लागी कृपेन भरूंक ये. बेगी लागी कृपेन भरूंक ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये. बेगी लागी मोगान भरूंक ये. बेगी लागी मोगान भरूंक ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरूंक ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरूंक ये. वेगी लागी सत्तेन भरूंक ये. लागी सत्तेन भरूंक ये. दैविक उस्वाड आत्म्या उस्वाडान भरूंक ये. दैविक उस्वाड आत्म्या उस्वाडान भरूंक ये. वेगी लागी प्रकाश पावूंक ये. वेगी लागी उस्वाड पावूंक ये. दैविक सोगाच्या आत्म्या सन्वायन भरूंक ये. दैविक सोगाच्या आत्म्या सन्वायन भरूंक ये. वेगी लागी सलन भरूंक ये. वेगी लागी सलन भरूंक ये.
दैविक शब्द आत्म्या जिवीत भरून ये जिवीत देवच्या आत्म्या जिवीत भरून ये वेगी लागे जिवीत देवको ये वेगी लागे जिवीत देवको ये सदानिधीच्या आत्म्या सशिकं वेगीसे सदानिधीच्या आत्म्या सशिकं वेगीसे वेगी लागी नीतेन सोलोंगे वेगी लागी नीतेन सोलोंगे दैविक कृपेच्या आत्म्या कृपेन भरून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवून ये वेगी लागी कृपेन भरून ये वेगी लागी कृपेन भरून ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये वेगी लागी मोगान भरून ये वेगी लागी मोगान भरून ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरून ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरून ये वेगी लागे सत्तेन भरून ये वेगी लागे सत्तेन भरून ये दैविक उस्वाड आत्म्या उस्वाडान भरून ये दैविक उस्वाड आत्म्या उस्वाडान भरून ये वेगी लागी प्रकाश पांगून ये वेगी लागी प्रकाश पांगून ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या सन्वयन भरून ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या सन्वयन भरून ये वेगी लागी सलन भरून ये वेगी लागी सलन भरून ये भोगाळ पुतासोय अंपार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां जिसूच्या पवित्रसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हापासून विनंती कर दर्या सुक्रा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कर्वे निवड आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.